देण्याने आम्ही उलया कोणा कळीत ना आम्ही देवाची स्तुती करून म्हणूया हालेलुया हालेलुया री लाला राबा शिकाला राबा 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 रा री लाला राबा शिकांताला रिया 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 बामा मामा मामा री लाला राबा बाबा शिदला राबा 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 रा री खाला राबा मामा 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 शिदला रा 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 बाबा Ole bara 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 karala baba baba mama mama shahara bakadari kala kada bara 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 ori baba 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 mama 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 shia bara 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 karala baba 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 mama mama o hari kara bara karala bara 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 shia bara 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 karala ba shahara bakadari kala kada bara karala baba baba mama 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 सगळीं दोळे दंपा आमी ल्हानशे मागण्या मुखांतर ह्याचें सेशन आमी सुरू करया. मोगळा बापा आमी तुका अर्गां दिता बापा आयच्या ह्या दिसा खातीर आनी ह्या सकाळींच्या वेळा खातीर बापा आमी तुका अर्गां दिता. तुवें हांगासर आमकां आपोवन हाडलाय तुजें उतार शिकोवंक आनी तें आमच्या जिवितांत पाळूंक. बापा आमी तुका अर्गां दिता तुजें उतार सत जावन आसा आनी सत ती आमी केदाळ जाण जाता त्या वरवीं आमकां सुटका मेळच्या पासत. बापा आमी तुका अर्गां दिता तुजें उतार सत आनी त्या सता वरवीं तूं आमकां पवित्र करताय बापा. अर्गां तुका बापा. बापा तुजें उतार आयकूंक तूं आमची मोत काळजां तुवें उक्तीं करच्या पासत आमी तुका अर्गां दिता बापा. तशेंच बापा आमी तुका अर्गां दिता तूं आमच्या काळजांत एक बरी सुवात तयार करच्या पासत आमी तुका अर्गां दिता बापा. पवित्र आत्म्या हें आमी हांगा कितें शिकता तें आमकां जाय जाल्ली त्या उतरांक आसली समजोनी तुवें आमकां दिवच्या पासत पवित्र आत्म्या तुका आमी अर्गां दिता पवित्र आत्म्या. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन आमेन आमेन. सगळीं बसया आमी. प्रेज गॉड प्रेज गॉड. कालें शिकल्या तुमी 2 दीस जावन हांगासर कालें शिकल्यात गी उतरांचें भाट तशें गे खंयचे ओके ओके पवित्र आत्म्या विशयान शिकल्यात न्हय. अन्य भाशेचे हय अन्य भाशे मस्त गरज आमकां. अन्य भाशे आमी कितली करता तितले आमकां आमी घट जाता उतरांत. देखून अन्य भास मस्त गरजेची. कितली जाता तितली आमी उलयल्यार बरें. कित्याक म्हळ्यार आमकां केदाळा आमकां समस्या येताना आमकां एक एक फावटी कालें मागचें पूण आमकां कळना. त्या वेळार आमकां आत्मो आमकां सकत दिता. आमकां कालें मागीचें म्हण तस्सो आमच्या खातीर बापा लागीं विनंती करता. कित्याक म्हळ्यार आमकां त्या वेळार खंयचें मागचें कालें मागचें तें आमकां आमी जाणा जायना. उतरांनी आमकां कालें मागचें म्हूण कळना त्या वेळार आमी आमच्या केदाळा आमी जिबेच्या भाशेन मागता. त्या वेळा आमचो आत्मोच आमच्या खातीर देवा लागीं विनंती करता. ओके पळय आज आमी शिकया समस्या विशयान. आमकां विविध रितीन समस्या येतात वय गे. मस्त नामण्याचे समस्या येतात. दिसान दीस एक ना एक समस्या येनातलो दिसत ना. समस्ये 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 हाका पर्याय आमी खंय सोदूंक येता. दुसऱ्या कडेन हाका पर्याय विचारता संवसाराची मनशां सडावता आमी आनी तेने येता. ह्या फस्ट सुरू आमी मागणें सुरू करता. मागणें एक्चुअली आमी मागच्या पयलें त्या समस्याक कारण कोण म्हणून
सोदून काडल्यार बारी बरें. तें कारण त्या समस्या खंयन जावन आयल्या, खंयचें कारण ताका, हांव कारण गी, सैतान कारण गी, कोण कारण, मागच्या पयलें एक आमी समजून घेतल्यार तें आमकां बारी उपकारा पडटा. कित्याक म्हळ्यार मस्त नमण्याचें म्हळ्यार जनरली आमी समस्या 3 तरांच्यो समस्या आसात म्हूण काण घेयात आमकां येवच्यो. पयलें आमी कारण समस्यांक, त्या समस्येचो ऑथर आमी. दुसरें आमी न्ही, सैतान कारण. सैतान कारण गी आसता गी, येता गी आमकां समस्या सैताना जावन येता गी. ओके. तिसरें आमी न्ही, सैतानय न्ही. आमच्या कोणी मोग आसो, आमच्या लागींच आसो मनीस आमकां कारण जाता समस्यांक आमच्या जिवितांत. कळ्ळें गी? वय आमी आतां पयलें फस्ट आमी पळया. पयले समस्या आमी कारण, आमचें आमी घेतिल्ले निर्धार. आमी हाका एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार आमी वेंचीक पुताची एक ओपार काणगी ताका एग्जाम्पल मात्र. हाच्या विशयान आमी वेंचीक पुताच्या चड शिकचे नाका, कित्याक म्हळ्यार एग्जाम्पल जावन वेंचीक पुताच्या ओपारी शिकचे जाल्यार तातूंत मस्त आसा, जायतें शिकूंक आसा वेंचीक पुताक. आनी तुमी ती एक बुटी आयकल्यार आनी एक बुटी का जालें पळय, हांवें आयकल्लें तें आयकोनचें गी म्हूण म्हणचें नाका. हांवेंय म्हळां तें एक बुटी आयकून आनी एक बुटी म्हाका वेंचीक पुताची मेळ्ळ्या दळ हांवें तें बंद करून मुखार गेलो. तें नाका, तें आयकलां न्ही म्हूण. पूण म्हाका आतां कळटा ती कितले बुटी आयकल्या रे तुका, तातूंत नवें तुका कळटा. त्या ताच्या पुता विशयन, दोग पुता विशयन समजून येता. ते कळले नमण्याचे. एकलो समाविरोध एकल्याक, ताचे गुण समाविरोध. फस्टाचो म्हणी जावयेत, सेकंडाचो न्ही. तशें आमकां मस्त विशय कळटा आमच्या बापा विशयन. आमच्या बापाचो स्वभाव, बापा सर्गींच्या बापाचो स्वभाव, तसो गुण, ते सगळे आमकां मस्त विशय आमकां कळीत जातात. पूण आतां आमी जस्ट एक एग्जाम्पलाक आमच्या फस्ट समस्या कारण आमी म्हणून एग्जाम्पलाक खातीर आमी एक ही ओपार विशयाक ओपार एग्जाम्पल जावन काडून घेया. ओपार घालयत गी सिस्टर. लूक 15:11 ना, एक बटी वाचया आमी तितल्यान. लूक 15:11 सिस्टर वाचयत गी. सगळे बटी वाचया, एक जस्ट घालें आसा पळोवंक. वाचा. उपरांत तो सांगी लागलो, एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. ताच्या मदल्या धाकट्याक आपल्या बापाय लागीं अशें म्हणलें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवचो अस्तेचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन ताका अस वांटून दिली. 6 दीस गेले नात. धाकट्या पुतान आपले आस्त बदीक पुरा विकले आनी मेळिल्लो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या एका गांवाक भायर सरून गेलो. उपरांत वयर सिस्टर. उपरांत तेय मस्तेन जियोन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसले सगळे होकडावन काबार जाताच त्या गांवान एक कठीण दुकोळ पडलो. तवळ आपल्या हातान कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेताभाटान दुकराक सोरोंक धाडलो. दुकरांनी खावचो जागोपणी खावन आपले फोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका भूत आयली आनी आपल्या इतल्याक तो म्हणलो, म्हज्या बापायच्या घरान कितलेशे सांबाळाचे मनीस दोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच उठून म्हज्या बाबा सरशी वेतां आनी म्हणटा, बाबा, तुजे आनी म्हजे विरोध हांवें पाप आदारलें. देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी पाटी भायर सरलो. पूत घरांतवन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचे काळी सुरसुरले. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली
आनी तसो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हणलें, बाबा, तुजे आनी देवाचे विरोध हांवें पाप आदरलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून हांव योग्य न्ही. पूण बापायन आपल्या साकराक आपोवन सांगी लागलो, वेगी वसा आनी आसल्यांतलो उत्तीम दगलो हाण ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मोदी आनी पांयांक मोजे घाला. सरबेसो एक पटको हाण मारा. आमी खावन जेवन गमत करया, कित्याक हो म्हजो पूत मोर्न पावुल्लो तो आतां जिवन जाला. बरं. प्रेज गॉड. ऐकाली तुम्ही? ऐकाली वेचीक पुताची? होय. आतां तो पूत काल करता, ताच्या बापायक मस्त आस्त आसली. तो आस्तीसो वांटो विचारता, होय गी, कित्याक ताका थंय कांय प्रॉब्लेम आसले गी ना न्ही. कितले सोबीत सुंदर बरी जिणी ताका. सकाळीं उठचें घट्ट च्या ब्रेकफास्ट, दनपारां घट्ट जेवण, सांजेर तशें सांजेर जेवण, परतून दुसऱ्या दिसा तशेंच सांजेर इल्ले फ्रेंड्स वांगडा घेवचें. बरी एक जिवीत. थंय ताका काले म्हणटात फावंटन ऑफ लायफ म्हणटात. जिविताची झर आसली थंय. ताका कांयच उणें ना. सकड आसलें नाका. खावंक जेवंक सकड. जाल्यार तो कालें करता. बाबाय कडेन आपली आस्त, तो मोर्चाक न्हिजोन आस्त आमकां मागीर मेळची. हो पयल्यान दिसारता. थंय धाकटो पूत पयल्यानच आस्तचो हक हिस्सो विचारता. पूण बापूय दिता की ताका? तक्षान दिता. कांय म्हणना. कित्याक रे तुका आतां म्हजो वांटो मागीर दिव येत तें आतां घाल्या काल्यां करूंक तुका. तूं हांगा आसाय न्हय, सकट तुका आसा न्हय, बरें आसा हांगा काल्याक सोडून येताय म्हूण. पूण बापूय कांय म्हणना नाका. बापूय तक्षान ताचो विचारलें नाका तक्षान दिता आनी वो कालें करता. वय आस्त बदीक ताका कांय करूंक जायना. आस्त जागो पुरो आसल्यार ताका तांदूळ कांय करूंक जायना. ताका पयशे जाय मजा करूंक. तो देखून इकता आनी ताका मस्त पयशे मेळटात. पळया ताका हांगा कितलें बरें आसलें, पूण ताका दुसऱ्याक हांगाच्या वर्तें आनी की कालें जिवन दुसऱ्या कडेन आसा म्हूण ताका भोगता. हें कालें हांगा दुसऱ्या कडेन आणकी हाच्या वर्तें जिवीत आसूंक बरो म्हूण ताका भोगता. आनी तो इकता आनी इकल्ले पयशे घेवन सीदा पयशेल्या गांवांक येता. तो कित्याक तो एक निर्धार घेता, हांगा न्हय बरें न्हय, म्हाका दुसऱ्या जाग्यार म्हाका बरें जिवीत आसा, हांगा इतल्या जिविताची झर आसली जाल्यार तो तें पळयना. तोच आपलो निर्धार घेता खंय पयसो वचून हाच्या वर्तें जिवीत हांव सारतलो म्हणून एक निर्धार घेता. त्या निर्धारा वरवीं तो थंय वचून पावता. आपले थंय वचून तो कालें करता, सगळे पयशे तो माजा मारन गम्मत मारन खर्च करता. हय पाताक म्हळ्यार पथका करतात. पाताक तुमकां फस्ट तुमकां मस्त कुशलाय दिता, तुमकां एट्रॅक्टीव. पाताक येद्दाळ्यार एट्रॅक्टीव, एट्रॅक्शन, प्लेजर दिता, गम्मत कुशलाय सकट तुमकां भोगूंक दिता. आनी लास्टाक तेंत पाताक तुमकां नासाक व्हरून पावयता. पातकाची आमकां काम केल्यार काल मेळटा, माजुरी मेळटा न्हय. पातकाची माजुरी मरण. खंय मरिलां? रोमन्स 1:26 रोमन 1:26 म्हणटा देवाचे उतार, पातकाची माजुरी मरण. हांगासर पूण तो मरण पावना, पूण ताची स्लोली डेथ जावन आसलें. मुखार पळया आमी. तो आतां गम्मत मारता, पुरो ताचे पयशे पुरा खाली जावन येतात. पयशे पुरा खाली जावन येतना कितल्याक खाली जातात म्हूण ताणें चिंतूना म्हणना. म्हळ्यार त्या रितीन ताणें खर्च केला. आसले पुरा पियोण्यांक गी, जुगारीक गी आनी अनैतीक संबंद हर एकाक ताणें काल कुशलाय संवसारान मेळटा पुरो ताणें थंयसर विभाट केले, पयशे ताचे मेळिल्ले. अशें तो त्या पातकाच्या कोणान पडून तो सकट ताचे पयशे होगडायता. होगडायतना कालें जाता ताका
मुखार कालेंगरचे मुखार थंय एक वय ताची इश्ट ही ताका सोडून येतात. कित्याक म्हळ्यार संवसारांत एक विशय आसा, त्या वेळा तुजे कडेन पयशे आसात त्या वेळा तुका इश्ट तुजे भोंवती मस्त आसतात. करसूंकय तुका वाट व्हरतात ते. करसूंकय तुका कशें करसूंचें म्हण शिकयतात, सकट शिकयतात. पूण त्या वेळा तुजे कडेन खाली जाले ते इश्ट तुजे जावन पयस जातात. कशें म्हळ्यार मोवांचे पोळीक मूस बसतात त्या रितीन तुजे इश्ट तुका पयशे आसतना मात्र मागीर उरल्या वेळार तुका हेल्प करूंक येना. पूण खंय सड्या हातूं येतात म्हळ्यार देव तुमकां बरो इश्ट करून दिता. त्या वेळार तुवें तुज्या हातूनय केन्ना तुका प्रॉब्लेम सडन एक खंयचे प्रॉब्लेम म्हळ्यार तूं देवाच्या उतरांत हातूं बऱ्यांत आसताय तुज्या डिसिशनार न्हय तूं कशें प्रॉब्लेम येता आनी तुका आपापीन देव तुका कोणी इश्टा मुखार घालें तुजे समस्याक परिहार हाडून दिता. पूण हांगासर तशें न्हय. ताणें एक निर्धार घेतलो, बऱ्या जिवितान आसलो तो आनीक उत्तम जिवीत जियेता म्हण तो मुखार ताची वाट धरता, पातकाच्या हाका जिविताक येता. थंयसर तो आतां पळय पयशे पुरा खाली जातात. आतां कालें जाता थंयसर एक दुखळ पडटा, हाका पयशे नात, जेवंक ना, देखून तो एक काम सोदून येता. काम ताका एक भटकाराकर दुकर सरोवन जें काम दितात पळय तो थंय कालें करना आसलो. हांगा खंयच्या स्थितेक पावलो पळय तो हांगा आयिल्ल्या वरवीं. ताणें चिंतलें की ह्या स्थितेक पावता म्हणून ना, तो चिंतलें हांव थंय बारी कुशाल बारी गम्मत कांय थंय घालें आहलें बापायच्या घरा कांय ना, सदां तेंत बोकऱ्यां पळोवचें, गाद्यान देखचें, जेवचें न्हिदचें खावचें हेंत काम. तशें हांगासर तो उत्तीम एक जीवन पळयल्ल्या वरवीं तो हांगा येता आनी तो सांपडटा न्हीद जावन. ओके, तर आमचें भविश्य देवाच्या हातांत आसा न्हय? आमचें आसा गे कशें म्हणटा तुमी? देवाच्या हातांत आसा न्हय आमचें भविश्य? ना गे हय सारकें. आमचें भविश्य देवाच्या हातांत ना, आमच्या हातांतूच आसा. नाजाल्यार तो हांगा येवंक कोण कारण? देवान ताका थंय सांगलें की हें जावन तो त्या दुकळान पडोवंक या काम दुकरांक सरोवचें काम ताका करूंक देवान ताका बरयल्लें की ना, ताणें विंचोवन गेली. आमकां देवान विंचोवन दिल्या, बरें खंयचें वायट खंयचें विंचूंक जाय जाल्लें बरें विंचूंक आमकां विंचोवन दिल्या. तशें ताणें ती विंचोवन ताणें केल्ली. निर्धार घेतिल्लो कोणें? त्या पुतान, वेंचीक पुतान ताणें निर्धार घेतलो आनी तो आस्त विकून तो कुशलाय खातीर गम्मत करूंक गेलो. तशें तो ह्या स्थितीक पावलो हय गे. आतां तो पयशे खाली जातात, भटकारागर कामांक रावता, खावंक ना, जेवंक ना, तो पोटान नातल्या दळा कालें करता, सांगोमणी खाता म्हण चिंता, दुकराक गल्ल्यो सांगोमणी खाता, त्योय ताका मेळना खावंक, कोणूय खावंकय दिना ताका. त्या वेळार तो चिंता आपल्या वय तो एक हांगा एक आनी निर्धारा घेता. तो बसले कडेन तो चिंता, तो कंपेर करता तेंची ताची जिणी आनी पयलीं आसली जिणी, कळ्ळें गे. तो कंपेर करता. थंय म्हज्या बापायच्या घरा कितले जण खावन जेवन गम्मत मारून आसात आनी हांव हांगा दुकराच्या गुडान न्हिदता, खावंक ना, म्हाका सांगोय मेळना. जाता सांगो मेळटाली स्टार्टींग दुकरांक गेल्ल्यो सांगो खातालो कोण ना, मागीर त्योय मेळना. कित्याक म्हळ्यार ताका बसून कांय फायदो आसा तांकां? ताका बसला फायदो ना, दुकर तांकां जाय न्हय. दुकरा वरवीं जाल्यार फायदो आसा, ताका सांगो दिवन पसून कांय फायदो आसा ना. ताका कामांचे कितलेय मेळटात, दुकर तांकां दुकर मेळ्ळ्यार तांकां लॉस जाता हय गे. हय देखून ताका खावंक दिना, दुकरांक जाल्यार दितात, ताका त्योय कोणी दिना सांगो. ते दाळ ताका उडास येता. तो चिंता म्हज्या बापायच्या घरा इतले बरे नौकर, कित्याक म्हळ्यार तोय हांगा नौकर आतां. तो कंपेर करता ताका तो नौकर त्या नौकरांक तो कंपेर करता. थंय म्हज्या घरा कितले बरे करून आसात ते, कितले खावन जेवन गम्मतायर आसात, हांव हांगा कालें करता, हांव हांगा मरोंक तेंकलां खावंक नासतना हय गे. हय ते दाळ तो कालें करता, चिंता, पयले मोतीन चिंता. म्हणटा तो आपणायतल्याक हांव बापाच्या घरा वयतलो आनी बापायक हांव म्हणटलो, बापा हांव तुजेर आनी देवाचेर हांव उपराडलो, तूं
हांव तुजो पूत म्हणून हांव योग्य न्ही, तुज्या एका नौकार बरी म्हाका सलय, अशें तो चिंता म्हणटा तो ताजेतल्या म्हणटा. आनी म्हणून तो एक निर्धार घेता येता म्हणून. वैगी वाचले न्ही तुमी, आयकले? निर्धार घेता. त्या निर्धारा प्रकार तो उठून येता. काल आसलें ताचें कांय नासलें म्हणना, पुरा शिदा उठून तेच कशें हांव सांगतलो बापाय कडेन वचून म्हूण बाप शिदा येता. आमकां प्रॉब्लेम येता खंय येता? सडावत बापा लागीं येता हांव निर्धार. हय, आमच्या सर्गींच्या बापा लागीं येता हांव न्हय. तो आमचें जिवीत पळयता गी अशेंत तशेंत म्हणून ना न्हय, पळयता गी तूं का जालें नितळ नाय तूं म्हणटा गी ना. आमचें जिवीत आसलें बरी तो आमकां काण घेता, आमकां बक्षाणें दिता आनी ताका स्विकार करता, आमकां स्विकार करता. परतून आमी डिसिशन घेवन गेला. तशेंच हो बळे डिसायड करून गेलो, बापय ताका तें ताकालय म्हणटा गी ना तो आतां पळया. तसो बापय ताका पयसतावन तो पळयता. तो रडी सदां न्हीद राखून आसलो. ताका गुत्तालें पूत म्हजो एक ना एक दीस खंडीत येतलो म्हूण ताका कळीत आसलें. देखून तो वाट राखून उंत आसलो ताजी. पूण पुताक मागीर डावट आसलो, कित्याक काले आतां हें करी. देखून तो पयल्यान तो म्हणटा तुज्या पूता बरी न्ही, म्हाका एका नौकरा बरी पळयल्यार पुरो म्हूण. पूण बापय तशें चिंतिना. बापय बळ्या बापय असो हांगा मोग बापय आमच्या सर्गीच्या बापाक कंपेर केला. बापायचो मोग कितलो मोग पळया बापायचो. तशें तो येतना पयसतावन पळयता. तो ताका पळोवन ताका तोत्तोसून ताची उतरां आखेर करचें तो सांगता बापाय कडेन. बापा हांव तुजेर चुकलो, तुजे विरोध बापाय सर्गींच्या बापा विरोध उपराडलो, तूं म्हणजे तें आखेर जावचे पयल्यान तो ताका वेंगता. कसो आसलो जावंक पुरो तो वेचीक पूत? बरो परमळ सेंट घालन सूट पुरा घालन आसलो गी? कसो आसलो? परमळ येतालो गी? मेळो आसलो गी? कित्याक दुकराच्या गुडान दुकरां वाटूक तो आसलो. तो मस्त मेळो आसलो. पूण बापय तें बरो पळयना. बापायचो मोग पळय. त्याच रितीन आमच्या सर्गीचो बापय आमचो मोग करता. तो मोग आमी न्ही हाडल्यार आसा पळय, तो आमकां बापायचो गूण आमच्या सर्गींच्या बापायचो गुणूय घालता. पूण हांगासर आमी एग्जाम्पल त्या विशयान घेवना. आमी हांगा एग्जाम्पल आमचो निर्धार तो घेता आनी बापायचो येता आनी बापय ताका वेंग मारता आनी कांय सांगिना. काले म्हणटा की तो कितें रे आतां आयलो की फाटी पुरा कर्स केले, पुरा म्हजे पयशे ओगडावन आनी म्हजे कडेन खंयचे आनी नान म्हजे कडेन तुका पोसूंक, तूं वच फाटी म्हणटा गी ना. ओके, तो म्हणना कांय म्हणना, वेंग मारता, ताका साकरांक सांगता वचा आनी उत्तम एक दगलो हाड आनी ताका न्हेसया. ताच्या बोटांक मुदी घाला, ताच्या पांयांक मोजो घाला म्हूण सांगता. पळय गी, दगलो म्हळ्यार ताका एक नितीनपणाचे गुर्त. तो मोदी म्हळ्यार काय म्हणटात अधिकार. मोदी म्हळ्यार अधिकाराचो गुर्त. मोचे म्हळ्यार तूं गुलाम न्हय म्हणून आनी म्हाका गुलाम न्हय. गुलामाक आदी मोचे घालनासले. गुलाम न्हय म्हणून. तशें ताका पुरो अधिकार दिता आनी पयलेंच्या बरीत ताका स्विकार करता. पळय तसो मोग बापायचो. तो पुतान चिंतूना. पूण तसो पळय हांगासर निर्धार आमी केदाळा ताणें पाश्चाताप पावलो. तो टर्न काण गेला ताणें. एक पयले निर्धार केल्लो ताणें सूख निर्धार. तो सूख निर्धारा वरवीं तो खंय येवन पावलो? ताजे वय सगळें नाका नश्ट जालें. सगळें ताणें होगडायलें. ताजी हेल्थ समेत ताका खावंक नासतना तो समोर मोरोंक लागीं पावलो. तशें ताणें सगळें होगडायन त्या रिती पावतना ताणें काला गेलें टर्न पाश्चाताप पावलो. मोहन ताचें बदलिलें ताणें. मोहन बदलून तो फाटीं गेलो. समजलें न्ही? देखून आमी ह्या समस्यार आसतना फस्ट हे समस्या आमचे वरी केदाळ आमी एक निर्धार घेता आनी आमी समस्यान पडटा
त्या वेळार आमचें काम जावन आसा मागचें न्ही, मागच्या पयलीं आमी पश्चाताप पावचे. पश्चाताप फस्ट. ह्या समस्येक पर्याय एकच, मागणें न्ही, भावार्थ मागीर पयलीं आमी पश्चाताप पावचे. आमी केल्लें वळखून आमी मायंड आमचें रिन्यू करीचें, मोत आमची कंप्लीट चेंज करीचें. मायंड रिन्यू, पश्चाताप म्हळ्यार मायंड रिन्यू करचें. आमचें काल पयलें चिंताप आसा तें बदलुचें आनी आतांच्या नव्या हाचेर वाटेन चलचें. कळ्ळें न्ही? येस. तशें वय ह्या समस्याक एकच पर्याय आमचें पश्चाताप. पश्चाताप. तुमी हांगासर आसात आतां, तुमी हांगासर तशें हे उतार आयकून तुमी 10 वर्सां हांगा बसल्यार आमच्या पर्याय मेळना. केदाळ तुमी पश्चाताप पावतात आनी उतरा प्रमाणे तुमचें मोत बदलितात, तेदाळ तुमच्या जिवितान बदलावण जाता. देखून म्हजें रिक्वेस्ट, पश्चाताप पावा. पश्चाताप अति गरजेचें. काले आसले तुमचे आदले चिंताप, या आदी काले तुमी पातयेवन आसात, तुमचे बिलीफ आदल्यांत बिलीफ तें घेवन बसल्यार आमच्या जिवितांत आमकां बरेंपण बेगीन येवचें ना. केदाळ तुमी पश्चाताप पावोन ते चेंज करतात मायंड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, तुमी चेंज करतात, ते दाळ तुमी बदलावन पळयतात. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया. सेकंड पळया आमी, दुसरें जावन आसा आमी न्ही, दुसरो कोण? सैतान आमच्या जिवितांत हाली समस्या हाडूंक कारण जाता. जेजूक पळयात, हाका आमी एक एग्जाम्पल म्हळ्यार जेजूचें ठिकाण घेया. जेजून काले पता केल्लें गे, सो केल्लें गे, केल्ले ना, सो करूं ना, देखून ताका पश्चाताप पावची गरज ना. पूण ताच्या जिवितांत वादळ आयिल्लें गे, वादळ म्हळ्यार दर्यान न्ही, ताच्या जिवितांत समस्या आयिल्ले गे, समस्या आयिल्ले न्ही. हय, सगळ्यांच्या जिवितांत समस्या येतातच. हर एक दिसा आमी नाना तरेचे ल्हान व्हड खंयचे येतात. ताकाय आयिल्ले म्हळ्यार तो संवसारान मनशा रुपार आयिल्लो. देव सैम आसले जाल्यार तो मनशा रुपार जियेल्लो. आमचे बरी ताका ओडण्यो आसल्यो, ताका हें येतालें कालें पदकाक ताका ओडण्यो येताल्यो सकट मनशा बरीत ताका आमच्या बरीत तो आसलो. देखून तो पळय समस्या ताका येताना सैतान ताका नाटतना तो कालें वापरता. ना, आमकां दोंगर एक कडेन येता आनी एक कडेन खंयचे व्हरून घालता. एक कडचो दोंगर आनी एक कडेन मूव करीचे जाल्यार आमकां काल्याची गरज आसा न्ही. भावार्थ, भावार्था वरवीं आमी एक कडचो दोंगर आनी एक कडेन आमी तो उमटून उडोवंक सांगता. 11:23 मार्कान मुळान भावार्थ आसल्यार मात्र आमी तो उमटून काडून आनी एक कडेन पडोवंक शकता. तशें हांगासर जेजू भावार्थ उपयोग करता. तो सैतान येवन ताका पातोर आसले उंडे कर म्हणटना ताका सेन्स नॉलेजीचेर 5 ताच्या 5 सेन्साचेर वश येत आसले, खरी येत आसले. ते उंडो पातोर आसले उंडो करी येत आसले. पूण तो काले उपयोग करता, 6th सेन्स उपयोग करता, ताचे भावार्थ उपयोग करता. भावार्थ उपयोग करून ताचे सैतानाक तो जाप दिता. उतार बरोवन आसा, मनीस उंड्या वरवीं मात न्ही, देवाच्या तोंडान भायर सरता, एक पुत्रान तो जियेता म्हण तो भावार्थ उपयोग करता. न्ही पश्चाताप आनी हें न्ही, तो भावार्थान ते उतार सांगता. तशें जाल्यार भावार्थ सैतानाची खंयचेय सक्त नाश करूंक ताका सकत आसा. भावार्थाक, भावार्था वरवीं आमी सैतानाची सकत नाश करूंक शकता. देखून केदाळ आमकां सैतान आमकां आमच्या जिवितांत समस्या हाडून येताना आमी भावार्था वयर मॅट काडीचे, भावार्थान मॅट काडीचे. भावार्थ कसो येता? हय हय, आमच्या कोंकणीन बरयलां भावार्थ कशें येता. हय, संदेश आयकल्ले वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता.
सुवार्ता प्रगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. पूण इंग्लिशान बरयलां फेथ कम्स बाय हियरींग अँड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. दोन्ही ते एकच जाता. कोंकणीन तशें बरयलां पूण आमच्या खंयचे संदेशांत देवाचे उतारत आसा. संदेश ही देवाचे उतारत, ती एक सकत संदेश देवाचे उतारत ताटापून आसा तांतूं. देखून आमी ते दोनूय गाण घेत, हे रॉंग न्हय ते रॉंग न्हय, दोनूय आमी देवाचे उतार आयकोन आयकोन संदेश आमी आयकोन आयकोन परत्यान परत्यान के दाळ आमी आयकता ते दाळ आमकां भावार्थ येता. देखून उतरां आयकोनचें गरजेचें, शिकोवन आयकोनची गरजेची, उतरां वाचचीं ची पळयत पुस्तकाचें मस्त गरजेचें जावन आसा. आमकां भावार्थ हेजे जाल्यार मागीर आमकां भायर तावन खंयच्याय विशयान भावार्थ येना. संवसाराच्या वस्तूंतल्यान आमकां भावार्थ येना, खंयच्याय वस्तूंतल्यान आमकां भावार्थ येना. भावार्थ येवंसो जाल्यार पळयत पुस्तकाच्या उतरांनी मात्र आमकां भावार्थ येता. भावार्थ म्हळ्यार घालें न्हय पयलें आसा भावार्थ म्हळ्यार बरोवचो आसावन त्या संगतीचो तारो आनी कितें दोळ्यांक दिसना त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री. भावार्थ ती बरोवचोय गरजेचो उडास दवरा. भावार्थ बरोवचो नासतना आमकां भावार्थ मुखार वचूंक जायना. बरोवचो फस्ट आमकां ते स्टार्टींग म्हळ्यार आमचे बरोवचोय दोळ्यांक दिसनातल्या वस्तू विशयान सांगचो, दिसच्या विशयान न्हय बरोवचोय. तो आमकां ते एक म्हळ्यार पेशन्सान रावंक म्हळ्यार तुका निरीक्षा करताय ते आमकां तुजो भावार्थान मागीर तें आमकां तें मेळटा. हय कळ्ळें न्ही. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. तिसरें जावन आसा हें समजलें न्ही. आतां पयलें कारण खंयचें? आमीन्स कारण. कालें उपेग करीचे ताका त्या समस्याक परिहार करूंक कालें करीचे पाश्चाताप. आमचे डिसिशन आमी आमचे मायंड आमचें परिवर्तन आमचें चेंज करीचे. ते दाळा मात त्या समस्येंतल्यान आमकां भायर येवंक जाता. नाजाल्यार आमी टात्त अंदूं वचून आमचें नाश जावंचे चान्स आसा. देखून आमी पश्चाताप पावचे. ओके. सेकंड सैतान कारण. सैतान कारण जाल्यार कालें करीचें आमी भावार्थ आमचो उपयोग करीचे. भावार्थांत सकत आसा तें समस्ये परिहार करूंक. तिसरें आतां हांव कारण न्हय, सैतानय कारण न्हय. कारण आमच्या लागशिलो चिंत्या. आतां एका घरांत दोग बाबा आसात. एकलो बरो बरी जिणी जी येता देवाच्या उतरांत आसा, सकट आसा. आनी एकलो पूण काल जाला म्हळ्यार तो आमाल पियोंक लाभ जाला. आमाल पियेण्यावर येवन 1-2 वर्सां न्हय 10 वर्सां जावन एंत तोचे आमाल पियेता आनी मस्त उपाद दिता तुमकां आनी एकल्याक भावाक. सेकंड सांगचे जाल्यार एक गोव आनी बायल. एक गोव कालें करता आमाल पियेता, जुगारी घालता आनी झगडें करता नेबर्सां कडेन, तांच्या कुटुंबां कडेन झगडें करता. हे व्हडले समस्ये तुमकां मस्त घरा मस्त विरार जाता, सकट जाता. समस्या एक समस्या जाल्यार आनी एक समस्या तांतूं मस्त समस्या येतात. भुरग्यांक उपास जाता घरा, ह्या समस्यार मस्त उपास जातात. हय गी हय गी हय. समस्या मस्त येयलो म्हळ्यार जनरल हांगा 3 समस्या म्हळ्यार आमी जनरल जावन काण गेला ते. आणखी समस्या आसात पूण मेन येवचे समस्या आमकां सडावत ह्या रितीचे. एक आमचें आमी कारण, सैतान कारण आनी आमच्यात मोगाची आमकां कारण जावन आसतात. देखून ह्या तिसऱ्यांत आतां आमकां भावार्थ उपयोग करूंक जाता गी ना भावार्थ जायना हांगा. पाश्चाताप पावल्यार जाता गी. पाश्चाताप पावूंक आमी सुख करूना, बरो कोण आसा ताणें सुख करूना. हांगासर बायलेन खंयची सुख करूना पश्चाताप पावूंक. तर कालें करीचें आमी? ह्या तिसऱ्या समस्येक परिहार म्हळ्यार पेशन्स, सोंसणीकाय. ह्या समस्येंतल्यान भायर येवंक आमकां एकच वाट म्हळ्यार सोंसणीकाय. हाका एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार आमी पोरण्या चल्ल्यांत झुजे आयकलां तुमी?
कोण तो जाकोबाचो निमाणो पूत न्हय जाकोबाचो पूत जुजेक बळ्या जुजे विशयी आमी सांगचें जाल्यार तो बापायक मस्त मोगा असो ताका 11 जण भाव आसले पूण 11 जण भाव ताका द्वेशिताले तांकां मोसोर आसलो कित्याक म्हळ्यार बापूय ताचो मस्त मोग करतालो इल्लो न्हय मस्त मोग करतालो ताका ताणें दोगलोय गेल्लो ताचो तो एक न्हेसोन कल्लारफूल दोगलो गेल्लो तशें बापूय ताचो मोग करता म्हणून तांकां मस्त ताचेर द्वेश आसलो आनी एक विशय घालो म्हळ्यार ताका सपान पडले एकबडी सपनांत तो कालें पळयता म्हळ्यार तो गाद्यांत पेंडी आसात न्हय त्यो बांदतना वय एक पेंडी उबे रावता उरल्यो पुरो नमस्कार करतात तो भावांक सांगता तें भावांक सांगतना तांकां राग येता कित्याक म्हळ्यार तो अर्थ तांकां कळटा तो इंत कळटा न्हय तो मात्र नीट म्हळ्यार तो उरले भाव पुरो ताका नमस्कार करीचे म्हण तांकां मस्त राग येता आणकी आनी बटी आनीक नखेत्र चंद्र आनी सूर्य नमस्कार करनासात कोणाक एकल्याक मात उरले पुरो नमस्कार करनात 11 नखेत्रां नमस्कार करनासात तें सांगतना आणकी बापायक सयती राग येता ताच्या काले म्हणटाय रे आमी तुका नमस्कार करीचे की अशें राग येता तशें पळय ते मस्त द्वेश करतात पूण तो तांकां घालय म्हणटा गे घालय म्हणी म्हणटा गे ताच्या मनांत तो ताका दुखता जावंक पुरो पूण दूख तें तो दाखयता गे कांय दाखयना तो वय ताच्या स्वप्नाच्या मागीर पळया तो कांय उलयना कांयचें तो हें करूंक वचना तुमी म्हाका कितें हें करता तांच्या खातीर लढाई करूंक वचना कांय ना इतले द्वेशीत जाले आमी जाल्यार खंडीत तांकां कालय म्हणी म्हणटा आसल्या पूण पळय जुजे कांय एक चूर उलयना जेजूय तसोच न्हय कुसार मारूंक येता ताका थंय पिलाताच्या घरा कालय उलयलो की तो एक शब्द काडून न्हय तूं कित्याक उलयना म्हणून विचारलें शब्द काडूना त्याच रितीन हांगा जेजूजे एक शब्द काडिना मागीर ताका कालें करतात ते पोट्ट बांयंत घालतात म्हळ्यार ताका तांचो हें आसलें ताका जीवशी मारन ताचें हें व्हरून दिवंक पूण एक धाकटो भाव म्हणटा नाका आमी रक्तपात करचें नाका ताका आमी बांयंत घालया पोट्ट बांयंत तशें ताच्या उतरा प्रकार ते पोट्ट बांयंत घालतात पोट्ट बांयंत घालता आनी त्या वेळार तो कालें उलयलो की हय म्हाका घालतात कित्याक अशें म्हळें की कांय ना तांणी कालें केलें बळें तें सब कालें करतात बळें हाका बोकऱ्याक मारूंक करच्या शेळे बरी तशें तो कांय एक चूर कांय उलोवना तांचे कडेन मागीर परतून ते तांकां तेंतोन ताका काडटात आनी तांकां हें दिसता इस्मायल ताका कोण ते दिसतात तांकां ते विकतात ताका आनी तांकां विकतानाय तो कांय ना तांचे हरशीं येता कित्याक पयत पुस्तक म्हणटा देव ताच्या सांगाता आसलो म्हूण म्हणटा देव ताच्या सांगाता आसलो तशें तो मुखार ताका इस्मायल ताका पारेव्याक विकतात पोतिफराक विकतात ताका पारेव्याच्या जैलाच्या अधिकार आसता जावन आसलो ताका पोतिफराक विकतात थंय ताका पळय समस्या येतात थंय तो ना ताणें केल्ली कामां पुरो सक्सेस सुफळ जातात कित्याक देव ताच्या सांगाता आसलो सुफळ कांयच तो कोणाक एक चूर कालें विरोध उलयना कांयच ना ताणें ताचे सगळी मोत देवान ताका दिल्ल्या स्वप्नांचेर दवरली तितल्यांत ससणीकाय स्वप्नांचेर दवरली आनी कितेंच तो आडूल कालें ताका प्रॉब्लेम आयले कितेंच तो उलयना आनी हांगासर पळय पोतिफराची बायल ताचेर फॉल्स एक्यूज करता ताका म्हळ्यार तो म्हजेर अत्याचार करूंक आयलो म्हूण सांगून घोवा कडेन सांगून ताका जैलान घालता तें तो कुशेन येता कित्याक म्हळ्यार पाता करचें घेवन जैलान आसचें बरें म्हूण पाताक केल्यार हांव जालो देवाच्या विरोध त्या पारेव्याच्या विरोध देवाच्या विरोध येता देखून तो जैलान जाल्यार म्हण ओपता जैलान जाल्यार तो पळय कांयच कोणाय कडेन कित्याक आयलो हांगासर म्हाका पारेव्याच्या बायल्यान म्हजेर फॉल्स हें करून म्हाका जैलान गेलें तेंय सांगिना कांय ना थंय तो प्रॉब्लेम सॉल्वूच करता जैलान दी पळय तो प्रॉब्लेम क्रिएट करना प्रॉब्लेम सॉल्व करता तो कोणाचें थंय 2 जण आसतात एक उंड्यागर आनी P1 परिपालक 2 जण त्या जैलांत आसतात तांचे तो समस्या म्हळ्यार हाका स्वप्नां सांगची एक देवान एक देणें दिल्लें स्वप्नाचो अर्थ सांगचें तशें तो स्वप्नांचे अर्थ तांकां सांगता
ते सोपान म्हाका सोपान पडलें अशें म्हूण सांगतात. एक उंड्यागर सांगता P1 परिपालक ताका तांचें सोपान सांगता. त्या सोपनाचो अर्थ तो सगळा सांगता. एकल्याक म्हणटा तो तुका हाका P1 परिपालकाक तो म्हणटा तुका सुटका मेळटा 3 दिसांनी तुका तुजो मालक तुका आपयता पारावो आनी तुका जैलांतल्यान सुटका मेळटा. आनी एकल्याक म्हणटा ना तुका फाशी जाता म्हूण. आनी मुखार तशेंच जाता. पूण एक हांगा उतार सांगता तो P1 परिपालकाक म्हाका म्हजो एक उडास दवर तूं तशें खंय येतना म्हजें एक विशयन दिल्लें हें कर म्हण तितल्यान सांगता तो. मागीर सड्ड ताचे विशयन कांय स्टोरी सांगूंक वचना कांय ना. काल्याक आयिल्लो हांव म्हणटा तो हांव कितेंय रॉंग वेचेर हांव हांगा येवन पावलां. मागीर ताची स्टोरी सांगूंक वचना. भावानी म्हाका अशें केलें तशें केलें. आमी जाल्यार म्हणटाले ताणें म्हाका अशें केल्ल्यान हांव हांगा पावलो तशें जाल्ल्यान हांगा पावलो तशें सकट स्टोरी आमची फुल्ल सांगता आसल्या. पूण जुजेन एक चूर ताणें उलोवना तो. ताच्या भावा विशयन जावन दी कोणा विशयन एक चूर ताणें कांयच उलोवना तो. सीदा हांगा खाली ताच्या एक उतार मात सांगता P1 घराक येयल्ले म्हजे विशयन येयल्ले पळय म्हाका तूं थंय परवेर्स राया सरचें येताना म्हण तितल्यान सांगता. मागीर कांय सांगना एक चर उलयना. कित्याक ताचें सगळें मौन त्या हाचेर आसलें देवान दिल्ल्या कालेचेर सोपणाचेर. देवान दिल्लें तें सोपान आसलें ताचेरूच आसलें. खंय ना ताची दिश्ट सीदा त्या सोपणाचेर. तेंत ताचें एम तस न्ही सीदा त्या सोपणाचेर आसलें. तशें तो कालन जाता थंय दांदो येताना वय परिपालक ताका थंय वचून सांगतना मागीर हाका रायाक थंय सोपान पडटा आनी तो परिपालक ताका आपोवंक लायता ताच्या घराना. आनी हो जुजे वचून थंय ताचें सोपणाचें अर्थ सांगता. तशें हांगाय पळय जैलान तो मस्त सकडांगी बरेपणून करता. अशें जाल्ल्यान सकट तो जैलागारी ताका ताचे वेळेर सकट सोंड दितालो तांकां पळोवंक कालें करून जाल्यार. तितलें म्हळ्यार तो सकट गेल्ले कडेन पुरा बरेंत करतालो वायट करून न्हय. देव ताच्या सांगाता आसलो. तशें तो मुखार वचून कालें करता. थंय ताका पळय तो सोंसणीकाय खंय गेल्यार सोंसणीकाय नासलो. सोंसणीकाय नासल्यार बी तो बचाव जाता. हर एका हातूंत तो इल्लो तेम ताका कश्ट मेळटा जाल्यार तो बचाव जाता. मुखार जिणेक तो मुखार थंय पारावो कालें करता. ताचें स्वप्नाचो अर्थ ताका सांगता. अर्थ कशें सांगला त्या प्रकार ते करतात. म्हळ्यार थंय 7 वर्सां दुकोळ 7 वर्सां बरें बेळें येवचें आसलें. तो देखून पारेवा सांगता आनी 7 वर्सांनी तो गोव पुंजावन दवरूंक सांगता. बरी एक आयडिया दिता तांकां. तशें पारवो खुशी जावन ताका तेंचो गव्हर्नरूच करता वय गी. अशें तो बऱ्या हंताक एक भोंवता कित्याक ताच्या सोंसणीकाय वरवीं वय गी. आतां आमकां कळ्ळें आमच्या तिसऱ्या समस्याक सोंसणीकाय मस्त गरजेची. पेशन्स पयलें घालें हय. आमी आमच्या डिसिशनार आमच्या वयर जाल्ल्या सूख आमकां आमच्या डिसिशना वयर आमकां ते समस्या येतना आमी पश्चाताप पावचे. दुसरें सैतान आमकां समस्या येतना आमी बोवार्थ प्रयोग करीचे. तिसरें आमकां सोंसणीकाय गरजेची हय. आमकां आतां मन परिवर्तन म्हळ्यार हय पश्चाताप. पळय एकलो मनीस 10 पुटी पडल्यार परतून 11व्या पुटीन तो मन बंद करना परतून तो तेत्तान तुजे येता जाल्यार तो व्हडलो संवसारांत व्हडलो पिसो. बिगेस्ट फूल इन द वर्ल्ड कोण 10 पुटी पडून 11 पुटी पडटा जाल्यार तो एक व्हडलो फूल. फुलीश मॅन म्हळ्यार 10 पडल्यार कांय बदलावण करना. बदलावणेक यंत ना. तेत परतून 11व्या पुटीन तो पडटा. हें पश्चाताप पावना जिणी बदलिना. ताका उदाहरण सांगचें जाल्यार एक जोक आसा. जोक खंयचो म्हळ्यार एक सरदार
एक सरदार अशें चलोवन येता, सदां आपल्या बॅग काडून अशें चलोवन येतना ताका ती केळ्याची साल आसता, ढाम मागार पडटा उठटा आनी परतून येता. तशें सदां एक दीस न्हय, सदां न्हू त्याच कुशीन येता, त्याच सालीचेर पांय दवरता, डाब्बा पडटा, उठटा, येता. हे म्हणून एक दीस ताची बायल म्हणटा, हळे तूं सदां पडटाय, आज म्हणी तितके पळय सायबा, तूं समा पडून हांगा मार करून येताय, आज तितके पळय न्हय, कालें तूं सदां मार करून येताय, पडून येताय, आज पळय म्हण. जाय तूं जाय हांव आज पळया, काल करता पळया. येता पयस येताना ताका साल दिसता. अरे बाप रे, आज ती साल त्याच जाग्यार आसा न्ही, आसा कित्याक जाग्यार आसा न्ही. ताचें काम कालें सुकोनेचें. तो साल पळोवन तो पयल्यान म्हणटा, म्हळ्यार ताचे वयल्यान तो वचूंक. त्या दिसा तो चिंता ताचे वयल्यान तो वचचें न्ही हांवें, म्हण चिंता. तशें आमच्या जिवितांत आमी केदाळ पळय बदलावणेक आमचें मायंड रिन्यू करून आमी बदलावण करता, त्या दाळ आमच्या जिवितांत बदलावण येता. न्हय पयलींच्यान हेका असल्याक त्याच तरेचें पडचें उठचें न्ही. आमी पडल्या वेळार आमी आमचें मायंड रिन्यू करूंक आसा. कळ्ळें गी, समजलें गी. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. दुसऱ्या गाल्यान आसा. प्रेज गॉड. ओके. आमकां आमच्या जिवितांत दोन वैरी आमच्या आत्म्यांक आनी आमच्या मनाक विरोध येतात. कोण ते? कोण जावन आसात? उत्ता की आयकला न्हू मस्त पटी. दोन दुस्मान वैरी आमकां केदाळारी आमच्या आत्म्यांक आनी आमच्या मनाक दुस्मान आसात. आमच्या जिवितांत साकडांच्या जिवितांत आसात. पूण उतरां जाल्यार आमकां समस्या ते करियत. गिल्ट आनी बिटरनेस. गिल्ट म्हळ्यार कालें कांतवणी. आमकां देवान भोगसलां गी ना गी, भोगसुना कोण ना, हांवें पथकां केल्यान भोगसुना म्हणल्यार कांतवणी आसता आमच्या भितर. हय गी, प्रेज गॉड. कांतवणी ती आमकां मस्त अंतू व्हरून घालता, काल्यां बंदडेन दवरता आमकां. बंदड ती कांतवणी एक बंदड. दुसरें जावन आसा बिटरनेस. कोटसान. करेक्ट करेक्ट, कोटसान. हय कोटसान. केदाळ आमकां एकलो मनीस आमच्या विरोध कालें उलयल्यार आमच्या मोगाची आसूंक बरो, कोणी आमकां उलयल्यार ते आमी तक्षण आमी काण घेता ते आमच्या काळजा लागले बरें जाता. पूण तें आमी तांचे कडेन उलयता जाल्यार भितर तें आसता आमकां कळीत जायना तें, आनी तो आमकां मस्त हें जाता, लॉस, आमकां लाभ ना तो भितर दवरल्यान. आमकां ते केदाळ आमी विसरता या तांकां भोगसिता, ते दाळ आमकां ह्या हातूंत न्हू कोटसांनी जावन आमकां सुटका मेळटा. पयलें बिटरनेस न्हय कालें कांतवणी. कांतवणी हय कांतवणी जावन केदाळ आमकां सुटका मेळटा. म्हळ्यार केदाळ आमकां देवान भोगसिलां, आमी भोगसने मागता आनी देवान आमकां भोगसिलां म्हण आमी भावार्थान स्विकार करता, भोगसिलां म्हणून. ते दाळ आमी एका सोराक बंदड येता, एका एकल्याक बंदड येता आमी भायर घालता. तो बंदड भायर येवन मनीस कोण? हांव तूं जावन आसा. केदाळ आमी भोगसने मेळ्ळां. म्हळ्यार पळया रोमांगारांत 8:1 म्हणटा, रोमांगारांत 8:1 म्हणटा, जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसल्यांक तुमकां गुण्यांकार म्हणल्या पयस जाला लाभाना. हय गी. आनी सेकंड तातूंत सेकंड म्हणटा जिवीत दिवच्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उद्देशी जिवीत दिवच्या आत्म्याच्या कायद्यान तुमकां मरणाच्या आनी पातकाच्या बांदपासांतली सोडयल्यांत, निवारल्यांत म्हणटा. म्हळ्यार वय तुमकां आमकां जेजू क्रिस्तान सोडयलां, पूण आमकां तें मोतीन म्हळ्यार आमकां देवाचे उतार कळीत ना. देवाचे उतार कळीत नासल्या वरवीं आमी आणकी भोगसून आमकां भोगसलां ना गी डावट, आमकां डावट आसता. त्या दाळ आमी देवाच्या उतरां दिता, त्या दाळ मात्र आमकां समजता
करेक्ट आमी गुण्यावकार पयलीं आमकां बिरूद आसले गुण्यावकार म्हूण केदाळा जेजू क्रिस्त येवच्या पयलें सक्कट गुण्यावकार जेजू क्रिस्त आयल्या उपरांत केदाळा तो आमकां सोडयता खुर्सा वयर आमच्या पातकाक मरून तो जिवन जाता ते दाळा आमकां ते गुण्यावकार म्हणलें वचून काल मेळटा नितीवंत म्हणलें आमकां एक बिरोध मेळटा नितीवंत आमी केदाळा भावार्थान ते स्विकार करचे नितीवंत म्हणून आमी भावार्थान केदाळ स्विकार केला भावार्था वरवीं मात्र आमचे पुर्वज नितीवंत म्हणून जाल्ले कोण अब्राम नितीवंत कसो भावार्था वरवीं तशें आमी भावार्थान केदाळा ते नितीवंत म्हूण आमी सत मानता ते दाळ आमकां ते कशीच जाता आनी आमी त्या काले म्हणटात कांतवणी या गिल्ट या कांतवणी जावन आमी ह्या बंदडेतावन आमी भायर येता आनी दुसरें जावन आसा कोट्सान आमी आनी एकल्याक बोक्सीचे आनी कालय आमकां कोणीय करीत जाल्यार ते ताचे प्रॉब्लेम आमचे न्ही आमचे प्रॉब्लेम न्ही ते तो कालय आमकां म्हणटा कालय केल्यार कित्याक तूं कोण म्हूण तुका कळीत आसा न्हय तूं क्रिस्त दईन तूं कोण तुजो बाप कोण देवाची भुरगीं इतलें पुरो तुमकां कळीत आसल्या पुरो आनी एकलो तुका कालय म्हणून दी कालय करूं दी नन ऑफ युअर बिजनेस वस सोडा ताका कालय करून दी तें कांतोनी काण घेवन आमी नास जावच्या बदलाक ते बिटरनेस काण घेवन कोट्सान काण घेवन ताका ताजेतलाक आजून ते म्हाका न्ही ताणें कालय म्हणून दी कालय करून ते म्हाका न्ही म्हाका पडोवन वचून ते म्हणून आमी केदाळा आमी ते मायंड आमचें हें करता त्या रितीर देवाच्या उतराक ते दाळा आमकां कालन जाता ते कोट्सान आमचे भितर आसना पूण कोट्सान केदाळा आसता त्या वेळार आमकां समस्या येता त्या कोट्साना वरवीं आमकां विविध नमण्याची पिडा येवचे चान्सीस आसात ताचे वरवीं देखून आमी ह्या दोनी हाचे जावन आमी भायर येचे हाका देवाचे उतार आमकां शिकयता हाका हरियेका भायर येवंक आमच्या सक्तेन जायना देवाच्या उतरान देवाच्या बोळान मात्र आमी भायर येवत आनी एकल्या बोगसूंचे जाल्यार आमी देवाच्या बोळान मात्र बोक्सांनी दिवचे जाल्यार देवाच्या आमच्या स्वंत आमी बोक्सूंक मस्त बोक्सांनी दिवचे मस्त कश्ट म्हणटात पूण देवाच्या केदाळा बोळान आमी ते होली स्पिरीट पवित्र म्हणजे बोळान करता मस्त इजी जाता आमकां मस्त म्हळ्यार मस्त इजी आमच्या सक्तेन आमकां कांय साथ दितना तशेंच आमची पातकां आमी बोक्सांनी मागूंक तशें केदाळा आमकां ते पवित्र आमकां ते सकत दिता तुका सांगता तूं देवाच्या उतराचे विरोध केलाय तूं मायंड रिन्यू कर म्हणून आमकां पवित्र आत्मन तूं आमकां ते उतरान ते आमकां आपोवन व्हरता आमकां कंडेम करना तूं पाताक केलाय म्हण आमकां तो पाताक ते आमकां वळखून आमी पश्चाताप पावूंक आमकां तो पवित्र आत्मा कुमो करता ते दाळा आमी पश्चाताप पावून आमी बोक्साणे मागल्यार आमची पातकां बोक्सल्यान म्हणून आमी भावार्थान सत मानल्यार आमचें तें गिल्ट कांतवणी जावन आमी भायर येता कळ्ळें गी प्रेज गॉड प्रेज गॉड ओके आतां 5:26 घालात घरान 5:26 पळया सिस्टर आसात गे दौलते आशेन नाही घालात घरांत घरांक 5:26 वय 5:16 सॉरी 5:16 ब्रदर घालात घरांक 5:16 आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला केदाळा रक्त मांसाच्यो ओडण्यो तुमी दोशी करची नात परतून म्हणा सकडा म्हणा आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला त्याला त्या पासाचो ओडण्यो सिदा दोशी करचे नात आत्म्या प्रमाणे चला आत्म्या प्रमाणे कशें चलचें तुमी आयकलां मस्तुपटी ब्रदरान शिकोवन दिल्या आत्म्या प्रमाणे इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट
आमच्या जिवितांत हें गरजेचें नाही कशें प्रेज गॉड आत्म्या प्रमाणे तुमी कशें चलतात अशें उडोवन चलतात की हे आत्म्या प्रमाणे म्हळ्यार हो आत्मो हॉली स्पिरीट अशें चलतात की तुमी चलतना कशें चलतात एक मॅट जाल्या पुरा आनी एक मॅट एक मॅट जाल्या पुरा आनी एक मॅट वय गी एका उपरांत एक करेक्ट मॅट दवरतात त्याच रितीन हांगा आत्म्यान स्पिरिच्युअल चलचें न्ही पांय घालून आत्म्यान कशें करता तुमी चलतना पयलें मॅट जावन आसा कालें पश्चाताप पावचें फर्स्ट स्टेप इज पश्चाताप म्हळ्यार दिमी घालचें न्ही आयतवर घालचें न्ही उपास करचें न्ही मागणें करचें न्ही ते प्रकारचे तुजें एक्शन बदलूंचें न्ही एक्शन बदलूंक वचनाकात एक्शन न्ही बगार कालें करचें पश्चाताप म्हणजे मायंड रिन्यू करचें फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी मायंड रिन्यू करचें कळ्ळें की तुमच्या मतीन कालें आदी आसलें कालें आसा जाल्यार तें तुमी तें चिंता पळय संपूर्ण बदलूंचें आनी देवाच्या उतरान कालें सांगलां त्या प्रकार चलचें समान आहे ब्रदर वय नेक्स्ट न्ही तुमकां वय फर्स्ट स्टेप पश्चाताप नेक्स्ट तुमकां तें पश्चाताप तुमी तें कार्य रुपाक घालीचें जाल्यार तुमकां गरज आसा भावार्थाची भावार्थ नेक्स्ट स्टेप समाध एक पश्चाताप भावार्थ तशें आत्मीक न्ही चलतना पश्चाताप भावार्थ म्हणून येचें न्ही तोंडान पश्चाताप भावार्थ तशें न्ही आमी आत्म्यांत आमी जिवितांत आमच्या आत्म्यान चलाचें आत्म्यान म्हळ्यार फर्स्ट स्टेप आमी पश्चाताप भावचें आमचें मायंड कंप्लीट रिन्यू त्या पयलेच्या अचेतन आमचें कंप्लीट काले पयले तुमी चिंतून आसल्यात ह्या तुमी काले सूख केल्या ती वळखून ताचे वयर आनी मुखार हांव करीन हांव हाच्या सक्तेन आमच्या सक्तेन हेंय आमच्या सक्तेन खंडीत जायना आमच्या सक्तेन करूंक गेल्यार हें जायना आमकां सकत बळ जाय देवाच्या उतरांची पवित्र म्हणजे बळान मात्र आमी करूंक शकता केदाळ आमी देवाचे उतार आयकता ते दाळ आमकां सकत मेळटा काल्याक आमचें मायंड रिन्यू करूंक आमचो भावार्थान ते भावार्थ उपाय करूंक आमकां बळ मेळटा कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार क्रियात्मक जिव्यांनी देवाचे उतार जिव्यांनी क्रियात्मक तें खरें पाजिल्ल्या बड्ड न्ही बड्ड हाचेर न्ही पाजिल्ल्या दोन दारीच्या तालवारी प्रास कातरूंक शकता प्राण आनी आत्मो संड आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करता पर्यंत ताका विधूंक ताका सकत आसा आनी मनशाच्या काळजेच्या अत्रेक आनी चिंतना ते पारकिता चिंतनाय पारखूंक ताका सकत आसा पळय कितली सकत देवाच्या उतरांक आसा देवाच्या उतरान आमी येताना आमकां दोन संगती कळटात दोन संगती आमकां मेळटात एक पश्चाताप पावोंक आनी एक त्या प्रमाणे भावार्थान आमी त्या कार्यारुपाक घालूंक कालें पश्चाताप तें कार्यारुपाक घालूंक आनी पश्चातापावंक दोनीय आमकां दीस सकत देवाच्या उतरांत मेळटा आमी देखून आमच्या सक्तेन करूंक गेल्यार आमी खंडीत पडटा आमचें क्रिस्ती जिवीत कालें जावन आसा आमी देवाच्या बळाचेर वंदुनेचें आमचें जावन आसा क्रिस्ती जिवीत न्हय आमच्या सक्तेचेर हांव तूं करता तें सुलाभ म्हाका कालें आत्म्यान चलचें न्हय तें सुलाभ म्हण हांव केदाळ चिंतून आत्म्यान चलता आत्म्यान म्हणटाय तूं खंडी साथ दिना केदाळ तूं देवाच्या उतरां प्रकार मन तुजें बदलिताय आनी केदाळ तें भावार्थान तूं कार्यारुपाक घालताय त्या दाळा मात्र तूं तांदूं सक्सेस तुका बरेंपण मेळटा तुज्या जिवितांत देवाचे उतार आमकां दोळ्यांक दिसच्यो न्हय दिसनातल्यो संगती आमकां सांगून दिता शिकयता वय गी प्रेज गॉड देवाच्या उतरां आमकां दोळ्यांक दिसनातले देखून दोळ्यांक दिसच्या प्रकार आमी कालें करूंक गेल्यार आमचे निर्धार तशेंच आमी आमचे निर्धार तशेंच न्हय खंयचेय आमचे निर्धार देवाच्या हाच्या दोळ्यांक दिसच्या हाचेरूच आमी करचे निर्धार देवाच्या उतरांचेर दोळ्यांक दिसना खंयच्या ताचेर आमी वचना कित्याक म्हळ्यार तें आमकां गुत्तूय आसना कालें म्हणून मेन तें देवाचे उतार आमकां केदाळा कळटा आमकां शिकयता देवाच्या उतार आमकां केदाळ आमी शिकता आमकां ते दाळा कळटा दोळ्यांक दिसचें न्हय दोळ्यांक दिसनातले वयर आमी पातये जाय म्हण आमकां देवाचे उतार कळीत करता तशेंच पळय उतार आमकां कालें हाडटा फस्ट
उतार आमकां चिंतना हाडटा. चिंतना आमकां खंय व्हरून पावयता, आमकां भावना इमोशन्स व्हरता. इमोशन्स आमकां खंय पावयता, आमकां निर्धार हाडूंक तें निर्धार हाडयता. एक निर्धार तूं फस्ट चिंतनांतल्यान तूं इमोशनाक येताय, इमोशनांतल्यान तुमकां निर्धार घेताय, निर्धार तुमकां करणी करूंक करता, करणी करताय. तूं निर्धार घेतल्या बरोबर प्रकार तूं करणी करताय. नेक्स्ट तूं करणे वरवीं तुजी ती करणी संवय जावन बदलता. संवय तुजे गूण, संवय ती कशी संवय आसा पळय ते तुजे गूण कॅरेक्टर जाता. कॅरेक्टर तुका डेस्टिनेशन म्हळ्यार त्या शेवटाक व्हरून पावयता. कळ्ळें की? प्रेज गॉड. कळ्ळें? उतार चिंतना हाडटा, चिंतना भावना, भावना निर्धार, निर्धार करण्यो, करण्यो संवय, संवय आमचो गूण कॅरेक्टर, गूण शेवटाक व्हरून पावयता. केदाळ तूं देवाच्या विरोध ह्या अनगॉडली म्हणटा आमी, अनगॉडली केदाळा तूं त्या प्रमाणे चलताय त्या दाळा तुज्या जिवितांत फळांय तशीं देतात. अनगॉडली देवाच्या उतराच्या विरोधांत तूं फळ पळयताय. कित्याक म्हळ्यार तुजें चिंताप तुवें त्या उतरा प्रकार चिंताप पळयलाय आनी आखरेक यात्त टायपार येता पुरा सवयचे हें चिंतना सवय गूण तशें जावन शेवट गेलो येता. शेवट तो अनगॉडली हें तुजे जिवितांत फळ पळोवंक मेळटा. देखून उतरां प्रकार देवाच्या उतरां प्रकारूच आमी पाश्चाताप पावचे जाल्यार त्या देवाच्या उतरा प्रकारूच आमी पाश्चाताप पावचे. न्हय की तुज्या बळान म्हज्या बळान हांव पाश्चाताप करता, हांव हें करता तें करता म्हळ्यार जायना. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मात तें साध्य आसा. प्रेज गॉड. हय आमकां देवाचे उतार काले शिकयता. सर्गींच्या राजाची नियम आमकां शिकयता. सर्गींच्या राजाची नियम संवसाराचे नियम न्हय. देवाचे उतार आमकां सर्गींच्या राजाचे नियम आमकां शिकयता. केदाळ आमी देवाचे उतार समजता त्या दाळा आमकां सूख खंयची सामां खंयचें तें आमकां कळीत जाता आनी त्या प्रकार आमी आमच्या जिवनांत आमी चलता. सूख खंयचें सामां खंयचें सकट आमकां कळीत जाता तेज्या उतरांत. प्रेज गॉड. हय पाश्चाताप म्हळ्यार आमचें एक्शन बदलूंचें न्हय, आमी मन बदलूंचें. एक्शन आमी फस्ट बदलूंक गेल्यार आमी पडटा, आमकां जायना तें. आमी पाश्चाताप म्हळ्यार संपूर्ण आमचें थिंकींग, आमचें मायंड चेंज करचें. ओके. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आनी गाल आसा मुखार सांगचें जाल्यार एक दोन विशय हांव म्हज्या विशयान सांगता. पळय हांगा येवची, हांगा प्रीच करची एवरी प्रिचर तांच्या जिवितांत हांगा समस्या आयिल्ले पळय गे. समस्या आयिल्ल्या वरवीं ती हांगा येवन आतां प्रीच करतात. म्हळ्यार समस्येंतल्यान कशें भायर आयल्यान हें पश्चातापोवन मायंड रिन्यू करून ती त्या समस्येंतल्यान भायर आयल्यान आतां ती हांगा येवन कालें शिकयतात, आमकां शिकयतात आमी कशें भायर येवचें म्हूण. आमी समस्येंतल्यान कशें भायर येवचें ती आमकां शिकयतात. कित्याक तांकां स्वर्गराज मेळटा म्हण न्ही. आमच्या करण्यावरवी आमकां तें जायना. शिकयतात कित्याक म्हळ्यार अनेकल्यांनी तें शिकायचें, अनेकल्यांनी आमच्या बरी बरें जायचें. तशें ती हांगा येवन प्रीच करतात. प्रिचिंगान तांकां कांय हें मेळटा, देवाचें हें मेळटा, सिद्या सर्गार येता तशें न्हय. सर्ग आमकां जोडून दिला, जेजू क्रिस्तान खुर्सार मरून सकट करून दिलां. आमी करचें हांगाचें प्रिचर कालें म्हळ्यार अनेकल्यांक शिकायचें. जेजून सांगलां तुका कालें बरेंपण मेळटा तें अनेकल्याक तूं हें कर म्हण तें आसा. रोमन्स तूं आसा तें उतार आसा. तशें ती हांगा येवन अनेकल्याक तें शिकयतात. अनेकल्यान बरेंपण जोडिचें, अनेकल्यान बरें जायचें, ताचो हें सोल आत्म बचाव जायचें त्या एका उद्देशान. कित्याक म्हळ्यार जेजूनी केल्लें तशेंच सगळ्यांक बरेंपण करीत गेलो. जेजून कालें शिकयलां तें आमी आमच्या जिवितान करीचें. कालें ताणें ह्या संवसाराक येवन शिकयलां तेंच आमी करचें. ह्या ताचें कांय ताचें तो आमकां व्हडलें इनाम दिता तशें न्हय.
आमी ते आमचे ते स्वभाव तो करगण कित्याक म्हळ्यार आमकां नितीवनपण मेळ्ळां. नितीवनपण ते स्वभाव आमी दाखयचे भायर. भितर आसले आमचे भायर गेलेचे. आमच्या भितर फळ आसा. कोणाचे? पवित्र आत्म्याचे फळ आसा. फळ म्हळ्यार तांचो पुरो आसा. मोग समाधान दयाळाय सोंसणीकाय आनी घालें बरेपण बोळेपण स्वदमन म्हळ्यार सेल्फ कंट्रोल. आमकां इतलें भितर आसा तें आमच्या, तें आमचे भायर घालीचे आमी. नितीवनपण आसा, सगळें आसा, तें आमी भायर घालीचे. कशें भायर घालचें? हय, उतरांनी म्हळ्यार आतां एक बोतलीन लॉन्च आसा म्हणजे त्या तें कशें काडटाय तूं? करेक्ट. ते बोतल ओपन करता आमी आनी ते कुल्यार घालून काडटा. तशेंच आमी भितर आसा आमच्या. आतां नितीवनपण भितर आसा. भायलो तुजो स्वभाव पळयतना घालें तुजो कॅरेक्टर पुरो उलटोच आसा, पूण भितर तुजो तो स्वभाव आसा, नितीवनपण आसा. भायर तूं काय नाका जाल्लें करताय जावंक पुरो, तें कांय चिंतूंक वचनाका. तुज्या भायल्या करण्यो तूं खंयचेय चिंतूंक वचना. पूण देवाच्या उतरान येतना भितर घालें आसा तें भायर घालूंक पळय. ते काही दाळा लोणचें आमी भायर घालून खाता, टेस्ट जाता न्हय. तशेंच तुजे जिबेंत सांग, अर्गान तुका जेजू तुवें म्हाका नितीवनपण जोडून दिल्ल्या खातीर. अर्गान तुका जेजू तुवें म्हाका नितीवनपण जोडून दिलाय. पळय तुमच्या जिवितान बदलावण जायना गे म्हूण. तेंच म्हणून आसा, तेंच हें करा. तुमचे भायले हें पळोवंक वचनाका. ते ऑटोमॅटीक चेंज जातात, खंडीत चेंज जातात. हांव नितीवनपण जोडलेलो मनीस. अर्गान तुका जेजू हांवें नितीवनपण जोडून घेतलां हांवें. प्रेज गॉड. वय ते आशिर्वाद तें आसा. पळयत रावत म्हाका हें सांगूंक सांगलां आतां. नितीवनपण आमी नितीवनपण जोडलेली वर्सां. आमकां नितीवनपण दिलां. आमकां गुणे अहंकार म्हणल्यार पायसल ना. सकट आमी आमचे करणे पळोवन हांव घालें नितीवनपण, हांव कांय ना तशें करूं वचो. भितर तुमच्या पवित्र आत्म्याचे ते शगूण तुमच्या भितर घाल्यात. हें घालें म्हणटात तें नियमशास्त्र भायल्यान बरयल्लें, देवा हातान बरोवन दिल्लें. पूण हांगासर पवित्र आत्म्यान भितर मोर घाल्या तुमच्या. भितरल्यान आमी भायर हाडूंक. भायर जावन भितर येचें न्ही. एक्शन बदलून भितरलें तें आमचें भायर घालूंक आसा. उडास जोरा भितर घालें आसा. मोग दयाळाय सकट सोंसणीकाय पुरो आसा तुमच्या भितर, ती तुमी भायर घालूंक आसा. ते दाळ मात फळ दितात. तें फळ म्हळ्यार तें न्हय की तुमी सेवा करता म्हणटा तें करता. फळ मोग पयल्लो येता. मोग दाखय. हेरांचो एकामेकाचो मोग करा म्हणा जेजून. हेरांचो एकामेकाचो मोग करा. तें फळ दाखयचें तुमी. फळ दिवचें म्हळ्यार जेजून घालें म्हणा. हांव करी दाखवाल, म्हजो बाप तोटा माली. करी दाखवाल न्हय पोट्टो लाटपोट दाखवाल न्हय. मस्त हें काट दाखवाली आसतात. जेजून करी दाखवाल म्हणा. झाडां बरीत अनेक झाडां आमकां झाडां हें प्रकार तेलांगूत आसा. झाडां पळयतना कसल्याक आसतात. हाचेत बरी अनेक. फॉर एग्जाम्पल हळदी सोकोल्याचे हें सेम पोंदाय ते हळदी सेम आसता, पूण हळद दुसरें ते दुसरें. तशें सांगा जेजून दाखवाल म्हणून करी दाखवाल. आनी बाप म्हजो तोटा माली. हांव करी दाखवाल न्हय की आदल्या ओल्ड टेस्टामेंटान दाखवालीक मस्त तें प्रिपेर करूना. दाखवालीक इस्रायल घरांक ते कंपेर केल्ले. इस्रायल घरांक दाखवाल म्हणून देव आपयतालो. कित्याक म्हळ्यार तांणी दाखवाल ती तांकां, पूण तांणी देवाचे विरोध केले. ते दाखवाली बरी जावनान, तांणी फळ दिवना. ते खंयच्या देवाच्या फाटल्यान गेले आनी देवाक अविधेय जाले, तांणी फळ दिवना. पण हांगासर जेजू म्हणटा हांव करी दाखवाल. म्हजो बाप तोटा माली न्हय, ओनर न्हय, तोटा माली. तोटा माली कालें करता. दाखवालीक सारें घालता, उदक घालता, पुरा ताचे जावन येता. आमकां तशेंच जेजू करी दाखवाल जाल्यार ताचे फांटे आमी. हय फळ दीस खंयचो मुखार पळय सेकंड कितले ते 15:2 जुवांत 15:2 म्हणटा हांव न्हय तुमी म्हजे फांटे न्हय. खंयचो फांटो फळ दिना तो कातर घालता, फळ दिता तो फांटो
सुवर्ण बेंडता फळ दिनातलो कातर घालता फळ दितचो पंटो सुवर्ण बेंडता म्हळ्यार तुमकां आणखी म्हळ्यार तुमकां इंग्लिशान प्रुनींग म्हणटात. प्रुनींग म्हणटाना तुमकां दुखता तुमच्या जिवितांत तुमी फळ दिवन आसतात जाल्यारय तुमकां तुमकां परतून चड फळ दिवच्या खातीर आणखी चड फळ दिवच्या खातीर सवर्ण बेंडता म्हळ्यार तुमच्या जिवितांत घाली तुमी जिजोवंक बरो. हें कितें म्हाका अशें जालें एक कडेन तुमी काम करना आसात जाल्यार तें काम सडन तुमचें वचूंक बरो. आमी घाले चिंता हो हें सैतानान केलें आनी घालें केलें. शिक्षा दिना नॉट शिक्षा. जेजू आमकां शिक्षा दिना बगार आमकां सवर्ण फळ चड दिवच्या खातीर आमकां सवर्ण बेंडता म्हळ्यार आमच्या प्रुणींग आमकां दुखता पूण आमी तें प्रुणींग करूंक सोडिचें देवाक. कित्याक म्हळ्यार तांतू आमकां आनीक चड फळ मुखल्याक अंताक आमी पावतना चड फळ दिवंक जेजू आमचे तो आनीक फळां चड आशेता. पळय वाल अशें वाल आमच्या फांट्याक काले हें दिवचें सार दिवचें जाल्यार कोणें वालीनच दिचें न्हय. तर आमी फांटे जाल्यार ताचे आमकां त्या फांट्या तावन आमकां गटाय आमकां मेळटा. आमचें काम जालें तांदूळ एकवटून रावचें मात्र आमचें काम. फळां आपापशींच येतात ताचे तावन भायरचे आतां फांटो कातर न्हय हो ती एक जाणेलाक गेटीक बांदलो जाल्यार ते फळ दिताय ना न्हय. वय 15:92 जो फळ दिना ते केदाळ आमी त्या वालीक फांटो एक वटोन आसता ताका पुरा दिना न्हू मुळां तावन पुरा सारें मेळटा आनी ते ऑटोमॅटीक फळ दिता. पूण थोडे फळ दिनात. जेजू म्हणटा ते फळ दिनातले कातर घालता म्हणटा पूण आमकां त्या भियोनची गरज ना. आमी फळ दिना आमकां कातर घालता आमी फळ दितात कित्याक म्हळ्यार आमी जेजू संगी एकवटान आसातूच आमी जेजू संगी आमी एकवटान आसतना फळ दिता. मे बी फळ उणें दिवंक बरो. फळ उणें दितना तो आमकां प्रुनींग करता तो बेंडटा. म्हळ्यार तेन्ना हांवें एग्जाम्पल दिलें खंयचें आमचें काम वचूंक बरो या आमकां एक बरें फ्रेंड आसता फ्रेंड आमचे तावन पयस वचूंक बरो. ते काल्याक आमकां पयलें कळना हो आमी फ्रेंड्स आमचे तावन पयस गेले आतां म्हाका बोरींग जाता ती फ्रेंड्स आसतना बरें जातालें. तें काल्याक थंय तूं फळ दिनातलोय तें फळ तुजें उणें येतालें. तें तुका दुखता ती पयस गेली म्हजे तावन म्हूण तें कारण आसा तें म्हाकाय कळीत. हांव केदाळ हें उतार तुमी वाचतात ते नियाळटा तेदाळ तुमकां पुरो समजून मेळटा. ती केदाळ फ्रेंड गेलो म्हजो तो म्हजे आतां उलयना नो 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 तें न्ही. चिंता देवाची चिंता विंगड आसा. देव तुका प्रून करता तुका चड फळ आमच्या संवसारांत आमकां संवसाराच न्ही देव आमी फळां दिवंक आसात. फळ आशेता देव. हर एक आमच्या तो वाल आमी तो कालें करी दाखवाल आमी ताचे फांटे आमी फळ दिवंक आसात. तो फळ आशेवन येतात. देव आमचे दोन फळ आशेतात ह्या संवसारांत. फळ आमी दिवंकूच आसा. त्या वरवीं आमी ताचे तावन पयसुचें न्ही ताचे एकवटान रावचें. ओके समजलें गे चड हाच्या विशयान सांगिना इल्लेशें. तशें वडूल काले सांगलें हांगासर सकड प्रिचर्स प्रेज गॉड प्रिचर्स हांगा पुराय येवचे आमी तांकां जिवितांत बरेंपण जालां. पाश्चातापन मायंड रिन्यू करून तांकां बरेंपण जाल्लें. हेरांक शिकोवंक आमी हांगासर येता. हेरांक शिकिल्ले तांच्याय जिवितांत बरेंपण मेळटना एक आनंद भोगता आमकां आनंद. तशें हांवें तशें पळय म्हाका 2016 म्हाका एक एक्सिडेंट जालें. ताच्या पयलीं हांव सदां मिसाक एक दिसूय चुकोवन हांव सदां मिसाक येतालो. कित्याक येतालो म्हाकाच गुर्तुना एक वर्साचें म्हण काल गुर्तुना एक मिसाक कालें खुशी जाता. कांय ना तो बरेंपण आसा ऑफकोर्स बरेंपण आसा. जेजूचे मास आनी रगत आमी सेवता आमचे आत्मीक हें वाडटा सकड जाल्यार पळय तें एक एम्प्टीनेस आसता भितरल्यान. उतारना जाल्यार तें मीस मात्र तितल्यान उतारना. तशें पळया प्रेज गॉड तें जाल्यार हांव आयताराचें एक एपडी 4 मिसां कोणी आसात गे हांगा 4 मिसां आयकल्ले 4 मिसां आयतारा कित्याक म्हळ्यार हांव कोरांत आसलो. सकाळीं एक 10 वरांचे मीस जिबलेव 11 वरांचे मीस काजाराचे 3 वरांचे मीस आनी काले
सोवारांचे मीस आनी काजाराचे तशे 4 मिसां आयकल्ले आसा हांव बारीक कशी मिसाक थंय कोयरान म्हळ्यार कोयरान पळय आमी म्हणचे कोयरान तो म्हण थंय आमकां पळय बिटरनेस आसतात पळय आमी कोयरान एकल्याक किर्तन दिल्यार ताच्याय बरो ताळो म्हाका आसा बा कोयर मास्टरान म्हाका कितें दिवना म्हाकाय जालां त्या न्हीज हांवें सांगचें गजाल हय आसता एकामेकाक हें पुरो आसता थंय आमी सांगचे थंय हो नितळ ती पुरो बरें सेवा करतात देवाची सेवा करतात जेजूची सेवा करतात इगर्जेन आसात नो 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 थंय सैतान आसात सैतान न्हय जाल्यार म्हज्यात हें वाडपोन काय म्हणटा प्रायड आसता म्हाका दिवना म्हाका म्हण येता आहलें तें किर्तन म्हाका दिवना नाजाल्यार आनी एकलो येना जाल्यार तो प्रॅक्टिसा येवना अरे तो पळय प्रॅक्टिसाक ते ना ताका तो म्हणूंक येता पळय म्हाका प्रॅक्टिसा सदां येवन म्हाका कांय ना मस्त विशय आसात मोगाचे न्हू ते बरा विशय आसात तशें पळय हांव तें एक्सिडंट जाल्ल्यानंत 2016 मी सागेचें बंद जालें म्हजें कंप्लीट मीसच ना आयताराचेंय थोडो टायम नातलें सुमार 6 म्हयने हांव घरा भितर आहलो पांय म्हणजे हें जाल्लो ऑपरेशन जाल्लें 6 म्हयने 2016 6 म्हयने मीस ना आनी कोयर सोडलें त्या दिसांत सोडुल्लें आज बसरी कोयर वचून हांव 2016 जावन आतां 10 वर्सां जालीं मीस सदां मिसायेचें सोडुल्लें हांव हांगा इन्फंट जिजस एवरी इयर 9 दिसा येतालो सुखान आसतना 9 दीस हांव सुखान आसा एक एका वर्सा ते त्रिदोम आसता न्ही त्रिदोम 3 दीस गेला 3 दीस बेस्तां आसाचे 3 दिसा बेस्तांक गेला हांव तशें म्हणजे जिवीत पळय त्या रितीन आसलें जिवीत ओके ताचे उपरांत ओके 2016 उपरांत हांव बरो जालो मीस सोडलें आनी मीस ना प्रेज गॉड हय आनी एक विशय बिजनसाचें कंत करूंकूच ना देवाच्या उतरान ना जाल्यार तो पळयता पुरा जो प्रोवायडर तो तें म्हणल्यार म्हणजे मतीन कालें म्हणना तें पयलेंत आसलें खंयच्याकी म्हाका देव उणें करना कालें आसल्यार तो पळयता खंडीत पळयता तशें जाल्ल्यान 2000 पळया 2016 आनी 22 म्हणसर अशें गेलें म्हणजे जिवीत कांय ना प्रॉब्लेम ल्हान घरा समस्या येतात सगळ्यांच्या एल्लरा दोसे तूत म्हणटात तशें ल्हान समस्या गलाटो जाता ल्हान जाता दुसरे समा जाता तशें सगळ्यांच्या घरा आसलें ते व्हडले समस्या ना पयल्यांच्या बरीच येताले पूण इगर्जेचें कंप्लीट बंद जाल्लें म्हणजे इगर्जेच्या विशयी म्हज्या मिसागेचें कोयर बंद येना हिंग कोयराक एवरी टायम पळय ट्राय करता मास्टर कोयर मास्टर विचारतालो म्हाका शा तूं नाय सायबा तूं येना हिंगी पळयता मास्टर येता ट्राय करता जावंकूच जावना म्हाका म्हज्या पळय म्हणजे सत्यान म्हाका जावंकूच जावना कितें खंयच्या विशयान म्हाका गुर्तू ना पूण जावंकूच जावना 2022 म्हज्या जिवितांत एक समस्या आयली म्हजें न्ही म्हज्या दुवेचें म्हज्या जिवेक हुशार ना जालें म्हणून आमी खंयच्या बऱ्या दाक्तरांसीन व्हेलें आहले दाक्तर कोडे हाडले पुरो जालें सडन घालें हांगा बेन फस्ट ताका बेन सुरू जालें बेन जावन हांगा दुखेंची मांड्याची खंयचे ते पिडा सट डावन सांगिना तें एक विशेश एक कळलें की ताका वखदूच ना सगळ्या दाक्तराचें हार्ट चॅक केलें हे चॅक केलें आनी घालें भितर तें हें करतात घालें नर्सांचो एंडोस्कोपी केलें आहले पुरो चॅक केल्यार पुरा दाक्तर म्हणटात रिपोर्ट इज नॉर्मल कांय ना सामा आसा तें कांयच ना नाका सामा आसा लास्टाक आमी एडमीट करूंक सुद्दां गेले हेजे व्हरून तें दाक्तर म्हाका पळोवन आसतात तुमचे कडेन घाले पयशे चड जाल्या ते पुरा कडेन व्हरून टेस्टींग कितले पयसो करतलो तुमी पयशे चड जाल्यार म्हाका दिया ते म्हणटात म्हाका अजाप दिसलें हे घाले म्हणटात हांगा घाले हें घरा आमकां इतले उपास जातात हांव बिजनेस सोडून घरा येवन बसता रातीक 3 वरां म्हणसर हांव ताचे वटेन बसता न्हिदाना कितले समस्या म्हळ्यार ताका न्हीद येना ताका देंक येवचे कळणे येवच्यो आनी काले जावचे हांव उठोन बसाचेत उठयतात तें डॅडी 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 उठ म्हण हय मांड्या भितर जावन खंयचें म्हण म्हाका समजना कालें करचें म्हण समजना देवाचें उतार ना गुप्त ना आहले मरे मागणें गेली कालें गेल्यार तें गूण जावना मागीर कालें गेलें आमी कारकोळ गेल्या त्या पाद्र्या भायरसून कोणी पाद्र्या भायरसून ताणें मागणें गेलें तांदूळ पाड म्हूण सांगिना हांव मागणें केलें ताणें पूण तांदूळ बरें पण जावना आमकां
देवाची काली मांडावळू दुसरीत आसली जावंक बरो देखून थंय येल्यार जावना. आमच्या घरा एक ब्रदर आयलो एकल्यान मागण्याच्या मनशान प्रेज गॉडाच्या मनशान आमच्या घरा एक ब्रदर हाडलो चिकमंगळूरतान. तो ब्रदर येवन सकाळी जावन सांजेर मजूर ताणें बायबल वाचलें, ताचें मागणें केलें, आमकां हें मागोवंक सांगलें, तशें मागणें केलें. ताणें 3-4 फावटी सतमंता म्हणूंक सांगलें आनी घालें पुरा केलें. आखरेक ताणें कहलें की वकाती दिलें ताणें तें काणयो न्हू तुवें टॉयलेटान बसोचें. टॉयलेटान बसल्यार तुका फस्ट घालें येता ग्रीन मागीर येल्लो मागीर आनी लास्ट वायट येता म्हणून ताणें ते पाप ते काणयो न्हू ते टॉयलेटान बसुल्लें पुरा सण जावन सगळो दीस 2-3 घंटे बसून आमकां हाका जालें वता जालें कले आयलें आमकां तेन्ना एक बुटी बरें जावन दी म्हण एक बुटी बरें जावन दी एक बुटी बरें जावन दी जावना ते कालें गेल्यार जावना. ताका मागीर आमी इल्ल्या दिसांनी सांगलें ब्रदर ಅದು ಸರಿಯಾಗಲಿ तो ಕನ್ನಡ ಉಲಿತಾಲೋ ಅದು ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸತ್ಮಂತ ಹೇಳಿ ಅದು 5 ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿ तो म्हणटालो आमकां कालें गच्चें आतां. मागीर होमिओपॅथी गेलें होमिओपॅथीन ताचें पुरो वॉंट आनी हें पुरो ड्राय जालें भितर पुरो ड्राय जावन वॉंट फुटून गेल्ले ड्राय जावन आमकां पळयतना आमकां बेजार जातालें. आमकां कालें आमी उतरान ना हांवें मिसायचें सोडलां. हांवें घालें गेलें हांव कुमसार जालो कुमसारान घालें बरें जाता गी म्हणून हांवें मेल्ल्यांक मिसां दिलीं मिसांत ओके मिसांत पयशा तें आसा कोणना मिसां दिलीं. हांवें उपास केलो उपास 3 दीस उपास 4थ्या दिसा म्हाका कामता म्हज्या बळान गेला हांवें म्हज्या बळान उपास केलो हाचे वरी म्हणी बरें जावन दी पळय थिंकींग आमचें थिंकींग काही म्हणसर आसा ताका बरें जातलें म्हणून बरें जावचे खातीर काल हात पांय धाडयले. हांव वय तें हें करना हांव कुमसारा गेलो कुमसार पाद्र्याब म्हाका पदकां आयकना तो म्हजे विशयान विचारता खंय धांवन आयलाय तूं कालें करताय कापुजिनान कालें करताय तूं म्हजे विशयान विचारूंक सुरू केलें. वय पाद्राबान हांव पादर अशें म्हज्या हांवें तें सांगलें न्ही डायरेक्ट पादर हांवें आज उपास केला म्हजे भुरगें हुशार ना देखून हांवें 3 दीस अरे उपास म्हणी करनाका उपास जेजून मात केल्लो तूं करचें न्हय बाबा तूं गेल्यार जायना बा तूं करनाका उपास म्हणी आजूच वचून जेवंक सुरू कर. तशें जालें म्हाका घरा येताना चड भूक लागली भाका 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 करून राती खावन जेवलो म्हळ्यार विचार म्हणजे हांगा आतां मिसस वय वय घरा 3 दीस मात कोणाक सांगून हांवें भुरगीं विचारतालीं डॅडी जेवले ओके कोणाक सांगून हांवें घरा जेवल्ले बरी करतालो आनी येतालो. पाद्रा बागमास वचून सांगलें सत्य सांगूंक हांवें कुमसारान धाडले बरी हांवें वचून पाद्र वय अशें म्हणजे दूद सारना म्हाका हांव देखून उपास धरला 3 दीस उपास केलो. ती पावतना म्हाका खंय आसा जेवण बाबा जेवला म्हळ्यार घालन येदोळ जेवणांतले हांव जेवलां त्या दीस जेवलां. तशें पळया खंयची आमी स्थिती पळय आमकां उतरान ना जाल्यार आमकां खंय भोंवता आनी म्हजे थोडे म्हज्या कामांचे स्टाफ आनी पुरो म्हाका म्हणाले ते तूं ओंकय थंय 100 रुपया दिल्यार पुरो थंय ओंकोन काडटात ताजे भितर घालें आसा ओंकय नो 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 हांव त्या एक विशय वचना आनी एक म्हणजे देवाक सोडना हांव खंय वचना. आनी एक विशय घाले म्हळ्यार ते सायकॅट्रीक म्हणलें आनी सायकॅट्रीक रावर तें करना हांव तें मोतीन समा आसा तें बिलकूल सायकॅट्री हांव म्हणी व्हरना ताका थंय वचून ताणें कंप्लीट मायंड वोगडावचें नाका मायंड ताका क्रिस्ताचें मायंड आसा ताका खंडीत व्हरनाका तें म्हाका उत्ताल वय तेंय घट्ट रावल्लें सायकॅट नाका. तशें पळया आनीक नेक्स्ट आनीक आमच्या हातूं जेसलमांत आसल्या एका सिस्टरीन एका आनीक ब्रदराक हाडल्या इल्ल्या दिसांनी आनीक ब्रदर आयलो आनी ताणें बूक ओपन केलो इंग्लीश बूक पटा वासी लागलो वाचून आमकां घालें एकबटी बरें जायचें. तो काल वाचलो म्हाका गुर्तू ना लास्ट म्हणलो वाचून वाचून ताजे भितर एक आत्मो आसा कळ्ळें की ल्हान भुरग्याचो आत्मो तें तत्व म्हणटा ल्हान भुरग्याचो आत्मो आसा ताजे भितर तो आतां भायर वचत जाल्यार तेन्ना तुमी बायबल म्हळ्यार तो खंयचो बायबल म्हाकाय गुर्तू ना बायबलान तो काल वाचताय म्हाका अर्थ जावना इंग्लिशान पटा वाचून गेलो आनी उदका मीठ घालून पियेचें म्हणलो कळ्ळें म्हाका ओके ताका हांवें बरें हॉटेलाची ब्रेकफास्ट तें रावन घट्ट आतां बरो जायचें न्हय घट्ट वय घट्ट गावयलें आनी नेक्स्ट टायम येता म्हणलो
म्हाका ताणें पळय तो आत्मो सकाळीं म्हणलें म्हाका मस्त हें जालें आनी ताणें म्हणे आमच्या घरात नेक्स्ट टायम पांय दवरचो नाका म्हळें हांवें ताणें पांय दवरचो नाका त्या सिस्टरी सांगलें नाका सिस्टर न्ही बरोबर येता म्हणून नाकाच नाका आनी आमच्या बिजनसान कालें की थंय अशें आसा तुजो एकलो तो चावी कणकीन 80 गुंड येता पळय तो तुका कालें प्रॉब्लेम काल मरे म्हणलो हांव तें मरे एकबुटी चिंतलें कोण काय तुका समस्या दिवन आसा तशें मरे पळय प्रवाद करी लागलो तशें बरा म्हाका तें मरे आज त्या दीस म्हणसर आयकोनी म्हाका गुत्तू ना हांव म्हज्याच वर्ल्डान म्हजें मागणें म्हजें मीस म्हजें कोयर म्हज्या घरा तेर समोर तातूंत आसलो चोडणो म्हाका त्या बरो विशयान नात उरलो हांव खंयचें इवन हांव पडटनाय घरा बरो म्हळें कालें तुका तूं इतलो बरो मनीस तुका कशें एक्सिडेंट जालें जावनूच जाल्लें न्ही तें तूं मरे सदां मिसाक येताय पळय म्हाका चिंता बशें देवान शिक्षा दिली आसतली तें म्हाका मतीन आयलें आनी एकलो म्हळें थंय हाडले सायबा तुका गोत्तू ना सैतान तुका पयल्लें तुज्या कुडीचेर अटॅक करता कुडी कंप्लीट तुजे भलायकी पाड करता मागीर तुजें बिजनेस काम तशें करून तुका पणान घालता म्हणालो तें म्हाका कळलें आज म्हणसर सैतान अशें आयक काडलें तेन्ना हो कळलें सैतान म्हणटा तें बरोबर हांवें मोती व्हरूं ना सगळें पूण हांगा आतां पळय इतले दीस जाले हें बरें जायना तशें म्हणटना पुरो जालें म्हजें उपास जालो मागणें जालें मेल्ल्या मिसां जालीं आनी गाले ब्रदराक हाडलें खंयचें बरेंपण ना म्हळें नॅक्स्ट गालें गेलें इवन आमी ब्रदर प्रकाशाचें मस्तू आराधन करतले घरा हांव न्हय म्हाका तांतू पुरा हें नातलें आराधन बरें करता म्हण खंडीत बरें करता म्हण चिंतिल्लें हय ही घरची पुरावन तशें आतां एक दीस म्हज्या ऑफिसाक 2 जाण आयले सडन 2 जाण आयले पळया एकलो तो आमच्या जेसेलामांत आसलो सुनील म्हणून आनी एकलो तो इल्ले दीस आसलो तो येवन म्हणालो ए तुजी धूव हुशार आसा सायबा वय घरा कशें वय घरा धूव ना तशें विचारलें हांवें घरा धूव कशें आसा धूव एक ना तशें आसा न्ही तेत समस्या आसा शा तूं कालें थंय हांगा नेल्ले अडी आसा पळय थंय कालें थंय पुरो जाण खंयची समस्या आसल्यार थंय बरें जातात म्हाका एकदम कळलें गी हूय गे थंय तर कशेंचें ना तुका हांव तांच्या सिस्टरीक तुज्या घरा धाडटा म्हणालो फस्ट सिस्टरीक घरा धाडटा मागीर कळलें म्हणून पळया म्हणालो तशें नॅक्स्ट डे आमची सिस्टर अनिता आमगेर आयली हय घरा येवन ते इल्ले मागणें करून गेले इल्लें ल्हानशें मागणें कळलें शिकयता म्हणालें तें अन्य भाशेचें पूण तांगान ती येनातली घेवन ताणें शिकोवन तांगान सामा येनातली ना अन्य भाशेत ताणें शिकोवना म्हाका तें बस तूं कर तुका बरेंपण जाता पुरो म्हणलें तें पूण ताणें अन्य भाशा म्हाका वय गी तें म्हणल्यार बरें न्ही पूण म्हाका ते अन्य भाशे विशयन कांय गुर्त नासलें अन्य भाशा ताणें शिकोवंक येना नॅक्स्ट डे मात्र सिस्टर आयली आनी मागीर डेन्झील आयलो तें नाका इतलें अनिता सिस्टर थंय आयली आमकां डेन्झिलांनी आमकां सांगलें तुमी बायबल वाचतात गी म्हणून ब्रदर डेन्झिलांनी विचारलें हांवें सांगलें म्हळ्यार एक हें कर इन्सल्ट केल्लें बरी इन्सल्ट न्ही म्हळ्यार म्हाका म्हळ्यार इतल्या जाणांनी पळयलें खंय बरेंपण जावना आमकां काले शिकयतात तें पुरो केलां हांवें मीस दिलां उपास केला पुरो केला बरें जायचें न्ही बरें जावना देखून वांजेल हांव सदांय वचता जाय तेरसार म्हळें ताका तशें न्ही तो वांजेल म्हळ्यार ताणें एक स्क्रिप्चर काडून वाचलें सोर येता सोरोंक वेवाट करूंक जिशी मारूंक वेवाट करूंक तें एक वाचलें आनीक एक अंजिराच्या रुखा शिरापचें वाचलें पूण म्हाका तें कांय समजुना त्या दीस तो म्हणालो सोराक पयलें बांदून घालूंक का आमी खंयच्या सोराक बांदून घालचें म्हाका कांय समजुना सोराक बांदून घालीचें मागीर तुज्या भितर आहलें बांदून घालता काडल्यार मात तुका तुजें घर हें जाता नाजाल्यार तो सोर नोरता म्हणालो म्हाका तें समजुना कळलें म्हण सिस्टरीन देवा आमच्या घरा येवन हें आमी आयकुना तें दळ म्हणसर देवाचो प्रेरकात्म ताचेर आसा आमच्या दुयेचेर जेजू क्रिस्तान ताका अभिशेक केला जेजू क्रिस्तान ताका मोगान भरला सर बंद धाडले एक 25 टायम्स म्हळें तें आमी जिखून धरलें उतार नॅक्स्ट डे हांव तेन्ना सुरू केलें म्हणूंक पूण जाल्यारय एक 4 दीस जाले बरेंपण ना कडेक आमी सिस्टर अनिता सांगलें तूं दे ताका कालें तुज्याच घरा व्हर ते म्हणजे आमी सुसान म्हळ्यार तुज्या घरा व्हरून रावया आमकां हांगा ताका ताजें उपास आसूंक जायना त्या वेळार जावचें न्ही तें सकाळांक गी वय गी वय तशें आमकां हें जालें
म्हळ्यार आमी उतरान ना, आमी संवसाराचेत त्या वेळार खाली आमी मागणे आहले ते मात्र आमकां उतार ना म्हणटा तशें आमी संवसारा प्रकारूच आमी उलयताले. हांव संवसार सड्ड वायट उतरां उलयना जाल्यार ह्या पुरो समस्या वेळार आमी इल्लें संवसाराचें चिंतताले आमी. तशें जावन संवसाराचे ते ताणें म्हणल्यार मागीर सिस्टर परवां जावन 5 दीस रेतीर आसा म्हणाली सिस्टर. ओके हांवें हांगा वसत त्या परवां जावन म्हळ्यार खंय जावन म्हाका म्हळ्यार म्हाका कांय खंयचें सांगतात तें हांव करतालो. पळय त्या हांकांय हांवें हाडलें ब्रदर्सांक खंयच्यान हांव बरें जाता तें म्हणजे म्हण चिंतून हाडलें बरें जावच्याक. मागीर काय देवाचो हें जोडच्याक एकवट न्हय बरें जावच्याक घडटा केदळ एक पुटी बरें जावन दी म्हण कालें जालें. तशें एक पुटी ताका फस्ट 5 दीस रेतीर जाली कन्नडा फस्ट कन्नडा ताका कन्नडा गुत्तू ना भुरग्यां म्हणजे इंग्लीश मात कन्नडा येना जाल्यार ताका त्या रेतीरेक धाडलें आमी बरेंपण जाता म्हण. कन्नडा रेतीरेक गेलें कांय तितलें चेंजीस जावना पूण ताका थंय बरें जालें. ताका जेवंक आनी जायनातलें अनेक विशय थंय मस्त हेल्प केलें आमकां. ताका कट्स आनी दिवन काले जेवणचें बरी केलें आनी ते घरा आयलें आनी ताका ते एक एंड करता घरा हाडून ताका सांगलें. ती एक सिस्टर आसली कोण ती जेसे लामान बर्नाड न्हय अनेकली ती कॉल करताली सदां ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ವಯ್ ಸಂಗತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ती फोन करता नको बेनिसताली आता काल म्हणटा गुजी करता ते म्हणजे दूख आणनातले तेजे आनी कन्नड अर्थ जायना पूण ते घरा अनेक विशय सांगले ताका घरा ते फुल्ल ते टिचींग काणांक घालना म्हळ्यार ते कन्नड न्हय ताका दुसरे तडे ब्रदर जॉन्सनाच्यो सिस्टर जॉस्लिनाच्यो पुरा इल्ले दिल्ले ताका ते दिल्ले ते आयकताले काणांक घाल कंप्लीट सकाळी न्हिदोन आसतले जाल्यान ते काणांक घालून आयकताले आनी नोट्स बरयताले. गॅब्रियल सिस्टर गॅब्रियल म्हणून आसली तीचे सकाळी म्हणल्यार क्वेश्चन कॉल येताले पळय ती बरें कॉल हें फॉलोअप करताली. एक चेडूं एक पटी ते गेल्या उपरांत ताका फॉलोअप करताली ते आमी तशेंच कोणाक उतार दिता जाल्यार इल्ल्या दिसान तांकां ते म्हणटाय की तूं विचारूंक आसा आमी कोणाक उतार दिल्यार तशें ते ती विचारताली आमकां म्हाका हांव थंय वचूना. हांव चिंतलो ही सिस्टर लोप गेल्ली सिस्टर आसता म्हूण म्हाका सिस्टर म्हळ्यार हांकां सगळ्यांक सिस्टर म्हळ्यार ही लोप गेल्ली कोण जावंक पुरो ही माद्र बाबा ही प्रायवंत माद्र उलयतना कोण बाबा ही आतां सोडना आमकां म्हण तशें हांव चिंतलो. सिस्टर म्हाका गुर्तुना काल म्हण तशें सिस्टर जालें ते मागीर काल जालें 5 दिसा उपरांत आनीक एक रितीर सुरू जाली ते 2022 थंय स्टार्ट जाल्लें मात तें तशें जाल्यान वय ताचे पयलें म्हळ्यार ही गेल्ले दळा म्हाका ही धाडटाली पुरा सांजेर म्हणजे एकच काम काणांक घालचें आयकून सांजेर येवचें ना काणांक ना कालीच आयकून जालें पयलें म्हणजे कडेन फोन इयरफोन नासले काली हांव आयकूंक सुरू केलें हांव ताचो गुलाम जालो एडिक्ट हांव त्या हाका सादें सांजेर धांवन येवचें आयकून तेंत कन्नड म्हाका मस्त बरें जातालें फादर ब्रदर ऑलविनांचें आयकून म्हळ्यार जालें सांजे केदाळे फावटी पावता न्हांवन येवंक बसतालो काणान घालून आयकून बारीक अशी आज काल जालें आज दुवणे दिसता की त्या दाळा पुरा व्हिडिओ कॅमेरा हाका दाखयताले जाणांक तशें म्हाका खंय दिसता ही काल करतात तें एक पळोवचें इंट्रस्ट तशें बरें जालें म्हाका उतरांक गावूं आपलें तितलो हें जालो एडिक्ट जालो उतरांक त्या ताणें शिकोवची रिती बरी आहली पाट म्हणटे तशें हांव एडिक्ट जालो. नेक्स्ट तांकां आनी इल्ल्या दिसांनी आनी एक 5 दिसांची सुरू जाली वय आनीक इंग्लीश सुरू जाली इंग्लीश वय जॉन ब्रदर वय आनीक एक विशय आहले तो ब्रदर आसा पळय जॉन्सन ब्रदर आयल्यार तुमकां ताणें हात दवरल्यार बरो हात पुडल्यार बरो तें बरें जाता ती एक सांगत एक चिंता बसलें म्हळ्यार थंय गेल्ल्यान तो काल तो पयसतान येतना हात पडल्यार बरो ती पडटात म्हण तें म्हळ्यार थोड्या वर्सां आदी तो येवन तशें जाल्लें सुमार वर्सां आदी तो हांगा रिट्रीट सेंटर आयिल्लो पळयत म्हणजे सक्तेन ती वय पडले अभिशेक जाल्लो ते जावंक बरो ते अभिशेक जायना म्हणना अभिशेक जाता पूण ताचे पळय ते पुडल्यार गूण जाता पूण हांवें तें भ्रमती करूं ना म्हाका कशेंय तें एक बटी गूण जाल्यार पुरो ब्रदर येता जाल्यार ब्रदर ओके तो ब्रदर आयिल्लो आनी ताणें शिकयल्लें ताणें आयकलें काण गेलें घरा येवन परतून 5 दिसाचे रिट्रीट इंग्लीश जाल्यान बरें समजलें बरें ताका इल्लें इंट्रस्ट आयलो
आयलो जाल्ल्यान ताणें घरा येवन आयकून आहलें आनी बरोवन आहलें. नोट्स बरोवन आसलें ताणें, मस्त बरयल्लो आतां हें आसा, बरयन आसलें. मागीर तें तांतूं कांय ताका म्हळ्यार सड्ड ना, इल्लें चेंजीस आमकां गुर्तू ना. भायल्यान जावन जाल्यार भितरल्यान खंडीत तें बरेंपण जालां. ते खंडीत चिंता नाकात तुमी, आमी हांगा आयल्या आमकां बरेंपण मेळूं ना. भितरल्यान तुमच्या सगळें तें बरेंपण जाल्लें तुमकां कळना. तें बरेंपण उतरांक सकत आसा, उतरांक सकत आसा. देखून उडास दवरा. कॉलेजी वचून तें वय तें कन्या कॉलेजी वचूंकूच ना तें कितल्याक म्हयन्यान जावन एग्जाम बरो ना, पुरो बाकी उरल्ल्यो. तें जाल्यार नॅक्स्ट घालून जाल्यार म्हळ्यार कोंकणी आयली. कोंकणीन तें आयकलें थंय 2 दीस जाताना थंय तुजे कडेन म्हणलें न्ही येवन, मम्मी हांव हाका येता कॉलेजीक येता. थंयत पळय बदलावण. वय काल कित्याक अभिशेक जालें थंय आनी ते आल्ले कडेन ताची आवय आहली थंय. इंग्लिशाक आमी वचून आसले दोगांय, आमी दुसऱ्या कडेन धाडिल्ले. एका कोंकणीक म्हणजे मिसेस आनी आवय आनी भुरगीं गेल्लीं. ते अर्दे 2 दिसांची जाताना एक दीस मम्मी कडेन, मम्मी हांव कॉलेजीक येता म्हूण. म्हाका फोन ताणें म्हणून कॉलेजीक येता म्हूण. हील जाली पळयाक. प्रेज गॉड, क्लॅप करा जेजूक, आमकां न्हय. हील जालें म्हणलें आनी ते 5 दीस केले. मागीर घरा आयलें. घरा आयल्या उपरांत वय नॅक्स्ट डे जाल्या उपरांत ते कॉलेजी वचून सुरू केलें. कांय ना मतीन इल्लें गेलें असलें जावंक बरो. म्हळ्यार ताका तें काय म्हणटात एसिडिटी आहली. एसिडिटीक हांव दुसरें घालें लोकल घालें की ताका दितालो. एसिडिटी आसली जाल्यार तें फुल्ल डबल इंट्रस्ट. ताणें तें एग्जाम पुरो कशें बरोवन फिनीश केल्यात गुर्तू ना. ते देवाच्या उतरांचे पावर पळय तितलो स्ट्रॉंग आहलो देवाच्या उतरांचो. ताणें एग्जाम इतल्यो एग्जामो आमी चिंतूंक येनातल्या बरी ताणें फिनीश करून डिग्री कंप्लीट केली. ताणें प्रेज गॉड कंप्लीट केली. आनी म्हाका त्या उतरांत एडिक्ट जालो. उतरान एडिक्ट. हांव एक्की दीस नेल्लेडी वचूं ना. एक विशय घालें म्हळ्यार नेल्लेडी वचून एक दीस गेल्लो. पळया थंयचें बरें वातावरण कशें आहा, तें बरें आसा म्हणटाली. ते वयर खंय गुड्यार तशें बरें सांग म्हळ्यार थंयचें एक वातावरण एक एटमॉस्फियर कशें आसा तशें हांव पळोवंक गेलो. एक दीस रावन ब्रदर जॉन्सना मेळून पुरो आयलो. तशें हांगा आयल्या उपरांत म्हणजे मागीर त्या दिसतावन धरल्लें हांवें कितल्या 2022 थंय जावन आज म्हणसर हांवें उतार आयकुचें सोडूना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आज म्हणसर म्हाका मस्त बरेंपण आयलां. पूण मोदें आनीक एक विशय जालो म्हळ्यार हांव उतरांत आहलो पूण भुरगीं गुत्ता न्ही तुमकां इल्ले पयस आसली तें वायट. आनीक वायट बुकांतलें आमी म्हणटाल्या त्या वेळार. वायट बुकाचें म्हाका पुरो बायाट येता. वायट बुकाचें आमी कंप्लीट म्हणटाल्या. वायट बुकांतलें हें उसारचें भारी गरजेचें. वायट बूक तुमी उसारा तांतले कलमा विशयांत कंती दुखे विशयांत खंयचेंय तुमी उसारा. तेच करता जाल्यार तेच करच्या उपरांत तेच करना जाल्यार तें मुळारी जाता. तें जाता तें म्हणा तांतूं म्हाका मस्त बरेंपण जालें. आतां मुखार आमी काल गेले म्हळ्यार आमचे वय भुरगीं इल्लीं पयस गेलीं. म्हजे बायल इल्लें उतरान जावन इल्लें पयस गेलें म्हण न्हू. आयकतात गी? आर यू विथ मी? आसात गी म्हजे वाटोक? न्हीद येता गी? आयकता गी? हय इल्ल्या वेळान कितले आसा? कितलो टायम हा? एक 5 मिनटां पुरो. ओके जालें. काल म्हळ्यार हांवें प्रेज गॉड. वायट बूक इज इम्पॉर्टंट. तें मागणी न्ही देवाची उतरां. तुमी ते कालें करचें, तुमी तें घोशण करचें. डिक्लेअर करचें. हांव अशें म्हण डिक्लेअर करचें तुमी. पळय दुसऱ्या अंदुपुरा न्यू लायफान तांचे ती डिक्लेअर करतात. आमकां डिक्लेअर करूंक सोदिनात. आमकां आमी मागणी करची. तें दी देवा, हें दी देवा. हांवें तशेंच करना आमकां कांय मेळना. मागीर मेळना म्हूण सांगचें न्ही. मेळटा देवाच्या काकुळटीन तुमकां मेळटा. बट उतरांनी केदळ तूं हें करताय, केदळ उतरां प्रकार तूं मागणें करताय तें मागणें सक्सेसफूल. यस बस तें उतरांचें मागणें सक्सेसफूल मागणें. आनी उतरान तूं येताना तूं जेजूक तूं वळख. जेजूच तूं उलयता. जेजूची तूं उतरां तुवें उलोवची.
ताका सकत आसली खंयच्याय संवसारांत खंयच्याय सक्तेक सकत ती बळवंत ना. ओन्ली वर्ड ऑफ गॉड इज पावरफूल. तशें म्हळ्यार वय हांव उतरांक जालो पूण म्हजी बायल आनी इल्ले इल्ले संवसारा वचून सुरू केले. म्हणटाली वायट बुकांतले राती म्हणटाल्या पूण इल्ले इल्ले कुत्तालें तुमकां इल्ले इल्ले तिशेंतले म्हळ्यार बरें जालां न्हय आतां. तेन्ना एकल्या मनशाच्या जिवितान गई डेंजरस टायम आसा म्हळ्यार तुज्या मागणे आन्सर मेळटा. मागीर तूं आशिर्वाद मात्र एन्जॉय करताय. आशिर्वाद दिल्ल्याक तूं फॉरगेट. पूण तशें करूं नाता न्ही. पूण खंय एक सैतानान कालें की ह्या देवान वय उतार दिला न्हय. उतार दिला तितल्यार तुका जालें. ओके उतार दिवंक येतालें वय उतार आमी मस्त जाणां म्हणजे बायल उतार दिवंक गेलां. मस्त जाणां पिटर ब्रदराक व्हरून गेलां वय. तशें आमकां मस्त आमी सुरू केलां. तें कालें करी जय बळ्या आमी आतां उतार मेळिल्ले. हांवें खंय गेल्ल्या रप्पा सांगतालो म्हाका रप्पा उतारत येताले. आमच्या ऑफिसान जाल्यार स्टाफांक बरो ती आंद्या जातीची तांकां हांव सोडनातलो. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ. ದೇವರೆಲ್ಲ ದೇವರು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ. ಅವನಾಗ म्हणटालो ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು. ते वगीत रावतली दोंड. तशें मस्त जालें. मागीर वय ती पळय ताका 2024 कॅन्सर म्हूण डायग्नोस जालें म्हज्या बायलेक. आतां हांव कालें करचें. हांव उतरांत आल्ल्यान सड्ड भियोना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका उतर आयकून म्हजो बावट चड जाल्लो. ह्या उतरांक पावर आसा म्हूण म्हाका केदाळा कळ्ळें. म्हजें इतलें मुरे करून जावना. काले मुरे केल्यार हात पांय वर्ग जावना. पूण केदाळा थंय रिट्रीटेक उतरांक आयकूंक धाडलें म्हज्या धुवेक. थंय बरेंपण उतरांक पावर आसा म्हूण म्हाका संपूर्ण कळिल्लें म्हाका. देखून उतरांक हांव सोडूना. त्या दिसतान खंयचेय उतरांक न्हय म्हणूना. प्रेज गॉड. तशें जाल्यार ती इल्ले पयस गेले. तांकां म्हाका तें डायग्नोस आयकून म्हाका शिकोवणी दिल्ली न्हय असो रिपोर्ट. ते तात्कालीक तो रिपोर्ट इज कालें वय कॅन्सील. हांवें घरा येवन सांगलें कॅन्सील करता रिपोर्ट. सगळो कॅन्सील. देवाचे उतार मात सत देवा जेजूच्या गायर विंदे संपूर्ण गुण जाला म्हळें. पूण म्हाका आसलो तो बावार्थ. म्हाका बें आहलें घालें गुत्ता. हाका आसा तितलो बावार्थ तें म्हज्या मतीन. हाका आसा तितलो बावार्थ ना. हांव गुजी करतलो म्हूण ते म्हाका म्हळ्यार आमी अनेक विशय आहले. आमी उतरान पुरो आसूं न्हू. शेजारची वाड्याची घाले म्हणटात बळे ती उतरान आसात ताकाय कशें पिडा आयली म्हणटात की ना. उतरान आल्ल्यांक घालेन जायत जाल्यार म्हणटात की ना. म्हणटात खंडीत बोट दाखयतात. हळहळी ती व्हडले व्हडले म्हळ्यार आमी तांकां उतरान दिवंक येताल्या. तुमच्या नाका आमच्या मागण्यांत पुरो म्हणटाली न्ही. पळय आमी मागणें पुरो म्हणली सामा आसा बरी आसा. तांकां कशें आयलें पळय. ती घाले न्यू लायफाक गेल्यान. ती म्हळ्यार उतरांक गेल्यान तांकां म्हळ्यार आयलें. न्यू लायफाक गेल्ली पुरो तशें जाता. तशें आमी न्यू लायफ न्हय. आमी डिनॉमिनेशन न्हय. आमी क्रिस्तांवांत पूण आमी देवाच्या उतार घाल सांगता त्या प्रकार चलची मनशां. नॉट एनी डिनॉमिनेशन. आमी रोमन कॅथलीक आमी हातूंच वंशचे हातूंत मरचे. नो अदर डिनॉमिनेशन. ओन्ली वर्ड ऑफ गॉड. काल जेजून शिकोवन दिल्या त्या प्रकार आमी चलचे. न्हय संवसाराचें आयकून ताचे रिपोर्ट हाचो रिपोर्ट आयकून न्हय. आमच्या डॉक्टरचो रिपोर्ट ते फॅक्ट नॉट सत. सत घालें देवाचे उतार. फॅक्ट सत न्हय. ते टेम्पररी. ते आमी कण घेवन व्हडलें करत जाल्यार ते म्हणून गेल्यार तें सट जाता. आमी ताका धाकटें करीचें. देव आमचो व्हडलो म्हूण करीचें. ताका धाकटें ते पांय म्हणून थंय एक मोरचो मनीस एक दांटून पडून मरूंक चान्स आसा. वय गी ब्रदर वय गी. दांटून ते सेप्टीक जावन मरूंकचे चान्स आसा. मस्त जाल्यान एक ल्हान दांत काडन 4 दिसांनी मेल्लोय आसा सेप्टीक जावन. तशें खंयची पिडा संवसारांत व्हडली न्हय. उडास जर खंयची पिडा हांव म्हाका हे आयली ती आयली न्हयच न्हय. नथींग. युअर फेथ इज तुज्या जेजून म्हणा तुज्या भावार्थान गुण गेलाय. भावार्थ दवरा देवाच्या उतरा वयर. ते हें फॅक्ट म्हणजे न्हय. फॅक्ट तुमी कॅन्सल करा देवाचे असो रिपोर्ट. वखदां काण घेया पूण वखदां काण घेनाका म्हणणे वखदार आसा पूण फस्ट तुमी ते रेब्यूक करीचे. घरा येवन खंयची पिडा तुमी रेब्यूक. जेजूच्या अनेक ते उतार म्हणायचे सैताना पिड्याक म्हणजे वयर कसलो अधिकार ना. हांव देवाची भुरगीं ते एक म्हणून आसाचे आनी ते रेब्यूक करीचे. 24:11-24 मार्कान सांगला काले या वय कोण सत म्हणटा तो दोंगराक
हांगासर उठून दर्यान वचून पोड म्हणून अंतस्करणान कालें पात येता सत म्हणटा तेंकां नीस जाता म्हणून त्या उतरांक काणयेन तुमी ते रिब्यूक करीचे. पयलें करा, तुमकां बायलान दिसता जावंक आसा आणकी म्हणून तें सोडा. तें या ताका पिडा आसा म्हणून आमकां गुत्ता, आमी मुस्तू तांदूळ ताका म्हळ्यार तांकां ना म्हणटालें तें, तांकां म्हाका सांगना म्हणून. पूण हांवें सत्य सांगता त्या वेळार 1,500 बुटी म्हणून हांवें म्हणटा तांकां तितल्या बुटी म्हणपाची गरज ना. पूण कित्याक गुत्ताय म्हजोय बावाट सट जावं केदळ हांव देजूच्या घरा म्हणून आयकता हांगा तें म्हणजे काळजान भरता. तुका तें तेंत मागीर येता हे गूड जाला. सैतान आमकां सांगता हळे तुका तुका नासा करता ना, तें म्हज्या काळजान आसा गूण जाला. तशें आमकां तें बावडटाच. देखून हांवें दनपरां 5 राती म्हळां हांवें सत्य सांगचें जाल्यार हांवें म्हळां कित्याक म्हळ्यार ताका नाल्यार आतां हांवें चिंतलें आतां बावाड तांचो गरज म्हण. पूण आमी घोव बायलां दोगां एक न्हय, एक जीव न्हय. तशें हांवें म्हळ्यार खंडीत चलता तें न्हय, करेक्ट न्हय. हय तें म्हज्या मोती गायलें हांवें म्हळ्यार सालाचें न्हय तें. देखून हांवें तितल्या फाटी म्हळें आनी हांवें काल गेलें घरा आसा म्हळ्यार घरा हांवें आमचे ब्रदर आयिल्ले आमगेर उतरां दिवंक तें जालें. मागीर घरा हांवें व्हडल्या हातूं बरोवन गेल्लें हॉलांत बेडरुमांत अशें उठ्ठाना उतारत दिसाचे जेजूच्या गायर अर्गान तुका जेजू तुज्या गायर यो गूण जाल्या तें उठ्ठाना सायडीन पुरो अंटिसिल्लें व्हडल्यार बरोवन हातूं व्हडल्या अक्षरान. मागीर आनी जालें म्हज्या जेजूच्या गायर गूण जालें ना आनी एक बरयल्लें हांव क्रिस्ताची कूड. हांव व्हडल्या बेडरुमाच्या मुखार बाग लागत अशें उठ्ठाना दिसचे बरी हांव क्रिस्ताची कूड जावन आसा. सैताना पिड्याक पदका म्हज्या वयर कसलोच अधिकार ना, कसलोच अधिकार ना. ते मरे थोडे मरे व्हडल्यान सैताना लोव बरयल्ले व्हडल्यान बरयल्ले व्हडल्या घर म्हणजे चिंता सैतानान तशें पाद्रावान न्ही आसा न्ही पाद्रावान पळयला वाचला मरा. हांव कोणाक हें करना कित्याक म्हळ्यार आमकां इम्पॉर्टंट ते उतरां हांवें सगळ्यान बरयल्लीं बरोवन घालून ताका म्हळ्यार बावार्थ ताचो म्हळ्यार म्हाका इल्ले भितर हांव आसल्यार म्हाका इल्ले कावजेणी आसली आसता न्ही ती हय कले आनी म्हाका अनेक तेन्ना आमी उरल्यांक अशें तें एक आसलें मतीन वाड्याची बुराळे तें थोडल म्हळें न्ही हांवें काले म्हणटात कोण ना हाका पळय हें जालें आमी वचनातलें बरें जालें. पूण देव आमकां लजे घालून सोडना कित्याक म्हळ्यार आमी दिवन जाल्यार ताची उतरां ताका तांणी काण घेना जावं पुरो तांणी काण घेवना कित्याक म्हणटा बी घाला आमी एक दीस ना एक दीस तें किरलाता तें म्हाका गुत्ता आसलें. तशें वय ते सपोर्ट तो सपोर्ट कांय न्ही तो देवाच्या उतरांचो सपोर्ट ते सपोर्ट न्ही. तशें पळया तें आनी एक तें हांगा टेस्टिंगा पुरो येताना देवाचो प्रेरकत्म धाकटेराचेर आसा ताची दयामया मुजेर आसा म्हूण सांगताले. तें उतार पळया तुमी उडास दवरा कोणी आस्पत्रेक येताना देवाचो प्रेरकत्म धाकटेरा वयर आसा प्रेरकत्म त्या देवाची दयामया मुजे वयर आसा म्हणून रावा वखद कण घेतना काले म्हळ्यार हांव आशिर्वाद घाला आनी म्हणा हांव जेजूची कूड आनी रगत सेवन आसा तो म्हजे भितर आसा हांव ताचे भितर तो म्हजे तेंजी येता हांव ताचे तेंजी येता तें एक म्हणा उडास दवरा. आशिर्वाद घाला पयलें तुमी आशिर्वाद घालूंक तुमकां पावर आसा तुमकां आशिर्वाद घाला. तुमी आशिर्वाद घाल्ले ते बेंजारत खंयच्याय मनशान हांकां तांकां मात न्हय सगळ्यांक अधिकार दिला देवान. देखून उडास दवरया ते येत्मात ओडले सिस्टर मात तुमकांय अधिकार दिला. आमी पत्की म्हणून ओडल सांगले बसनाकात तुमकां दिला. हय भलायके विशयान ताणें थंय येताना आस्पत्रे येताना म्हळें भलायके विशयान काण घेताना देखून खंयचेय आमकां जालें मस्त पटीन घरा बुरा पडलें मस्त जाला. पूण हांव हें सोडूना कालें मागीर म्हाका बेन दिसूना कित्याक म्हळ्यार तितल्या पटी हांव ती उतरां सांगतालो म्हाका बेन दिसूना कांयच जायना नथींग हॅपन्स. तशें हे रिपोर्ट आमी कॅन्सल केला नथींग हॅपन्स. फॅक्ट दिसता आतां ती पळय हांगासर आसा हुशार आसा पळय नाका प्रेज गॉड हांगासर आसा. आतां कितले म्हयने जाले
देड वर्स जालें कशें आसा पळय सांग. हॅलो, प्रेज गॉड. सक्कड देवाच्या उतरानंतर सक्कड म्हाका देवान भलायकी सक्कड दिवन म्हाका ददोस केल्ल्या खातीर देवाक हांव अर्गां दितां. हर एका विशयान ते हांवें जाल्यार सगळो सकाळी दनपार संजेर अन्य भाशेंत जेजूचे उतार हांव आयकोनचे आनी त्या प्रमाणे हांव सोलोंक वचूंक हांगासर येवन म्हाका सिस्टर अनिता, पिटर ब्रदर आनी हर एक ब्रदरांनी आमकां वरा सपोर्ट करून देवाच्या उतरांत सोलोंक आमकां शिकयल्या खातीर हांव जेजूक अर्गां दितां. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. अनेक विशय हांव आतां केदारता वय पयलीं हांव 4 वर्सां आतां 3 वर्सां 22 आतां न्हू भुरगें म्हणजे सामान जाल्या उपरांत हांव खंयची रतीर मागीर वचूना. हांव घरा बसून आयकतालो सदां आयल्यांचे. हांवें आयकल्लें इतली बसून हांगाच्या प्रिचरांनी कोणें आयकुना तितलें फुल्ल खंयचे मेळटात प्रिचराचे. हर एक दीस हांव आयकतालो, हर एक दीस म्हाका टायम मेळटाना काणा घालचें ना जाल्यार दवरच्यानी आयकताले. कामाच्या ऑफिसान दी हांवें तेन्ना आयकोनचें, दुसरें पुरो सोडूल्लें हांवें. आमची टी व्ही केदाळात बंद जाल्या. पयल्यान आमची 5 वर्सां हांव टी व्ही आमी पळयनातल्या आनी ड्रिंक्स कशें नातल्लें खंयचें नातल्लें तेशान आमकां इजी जालें. तशें आनीक उतर हांव ताका सांगतालो गुळी घेताना सत म्हणटात ती वीक बी पियेती जाल्यार ते बादाक जावचें ना. तें उतारी ताका दिल्लें. तूं सांग गुळी घेतना तें जाल्यार सांग. एका लेन ते केमोथेरपी करतना सांग वीक बी पियेती जाल्यार हांव सत म्हणटा देवाक. तशें अर्गान तुका जेजू कालें वीक बी हांव पियेत कालें आसल्यार वखदां घाण घेतालो तें म्हज्या जिवाक खंयचेंच बादाक जावचें ना, बरेंपण जावंक पुरो पूण बादाक सायड इफेक्ट जावचें ना म्हूण सांगलें वय सायड इफेक्ट. तशें देवाच्या दयेन तें उतरांनी आज तें बरें आसा. आनी हांव देखून हांव कालें गेलें मार्च न्हू हांव जावन ताणें येवच्या खातीर रिट्रीटेक हांव ताका आपूण हाडून सुरू केलें. वय ताका कोणी म्हणी अल्पाक म्हण हांव दिता कित्याक त्या दिसतान सुरू केल्लें मार्च पळय आदल्या 24 मार्च न्हू कंटिन्यूअस ऑक्टोबरा म्हणसर आमी सदांय सगळे फ्रायडे आमी आयल्या ऑक्टोबरा म्हणसर. ऑक्टोबर तो नोव्हेंबर डिसेंबर म्हणजे 2 काजार आसलें आमकां येवंक जावना. ताच्या ते म्हणसर हांव आमी हर एक फ्रायडे हांगा आयल्या आनी ते उतरांत घट जालां संपूर्ण उतरांत आसा. उतरांनी घट जाल्ल्यान ताका भावार्थ तसो वयर वस्तू सडला आनी देवाक जेजूक तें वळखलां मस्त वळखलां. जेजूची वळख चड जाल्या तशें हांगा आमी सस्नीक जिवीत आमकां हांगा जाता. तशें प्रेज गॉड. तशें हांव तसो आयिल्लो तशें हांव हांगासर आज उबो आसा तुमच्या मुखार. ते आयिल्ल्यान ताच्या उपरांत हांव घरा सोडून हांगासर एवरी फ्रायडे आयिल्ल्यान हांव ते उतरां हांवें आणकी चड ती काडून गेली आनी हांव उतार आणकी चड शिकलो. कितले म्हळ्यार उतार शिकयल्ले इतलें पावना. पाद्रा म्हणटालो न्हय एक उतार मेळ्ळ्यार ते 200 वर्सां सांगेत म्हणटा म्हळ्यार तो तितले अर्थ आसा. ती हाची देवाची उतराक आमकां एक रेवलेशन मेळटा. तें इतलेंच सांगेत म्हणटा ते मस्त आमकां रेवलेशन मेळटा. 200 वर्सां म्हळ्यार आमी 200 वर्स जियेना जाल्यार आमची भुरग्यांची भुरगीं 10th उतार कंटिन्यू करना अशें कितलीं वर्सां म्हळ्यार तितल्यान तूं मिनींग आसा. प्रेज गॉड म्हळ्यार उतार म्हण चिल्लार म्हण चिंती नाकात देवाच्या उतरान. आनी मोगाच्या न्हू तुमकां सांगता पश्चाताप पावा नाजाल्यार तुमी हांगा 10 वर्सां बसल्यार त्यात वयशे जातात. देखून देवाच्या उतरा प्रकार मायंड रिन्यू करा हें म्हणजे एक. आनी यूट्यूबान पळयतल्यांक हांव सांगचें खंयचेय पिडा आयल्यार भिवोनचें न्हय. हांवें सांगलां त्या प्रकार करा. देवाच्या उतरांक येया. देवाचो रिपोर्ट सत देवा जेजून सांगला 1 Peter 2:24 जेजूच्या हांव पातकां मरोवन पयतपणान जिवनच्या खातीर कुर्सायल्ल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां वोवयलीं ताच्या गैर आमी गूण जाल्या. हें आमी चिंता आनी ताचे कुर्सार ताणें केल्ल्या ते 5 गायी न्हय पूण तुमी खंय साम 22 गेल्यार तुमकां तांदूळ मेळटा. कालेंबरा ताणें कालेंबरा सोंसुल्लें ताका उदका बरी वतुल्लो. ताचे हाडां मेजूंक जातालीं हाडां ताची सुटुल्लीं. ताचे काळीज अर्द्यान मेणां बरी कडून गेल्लें. ताचे कालें
हय ताचो ताळो कायले बरी सुकल्लो, ताची जीब ताळ्यान चिडकोन गेल्ली आनी तो बेतकाटीन नाका माथ्याक मारतना ते कांटे ताच्या मेंदवाक तोपताले. तितले मेंदवाची ते आसल्यान मेंदवाची कालेंगोर तें तुमी चिंतल्यार ते नियाळ केल्यार तुमच्या मायंडाची हें सय ती चलता. आनी ते जर्बनांनी मारतना कांय 50 ग्राम एके फावटी मारतना 50 ग्राम मांस भायर येताले. म्हळ्यार त्या रितीचे ते किळे, ते 5-6-7 किळे आसताले ताका त्या हाका एंडाक, ते अशे वंड मारून भायर काडटना ते मांस भायर येताले. त्या रितीचे पळया तुमी आमकां शिकयला 5 गाय म्हूण, पूण आमकां पयस बसता गेल्यार ताणें कालें बुराक केलां तें कळटा आनी तें तुमी नियाळ करतात आनी म्हणटात तुज्या गायर येवन संपूर्ण गुण जाले अर्गान तुका जेजू. त्या दाळा तुमचे फोकस मायंड तुमी त्यायंक गुंडयतात, न्हय म्हज्या गायांचेर या म्हज्या पिडेचेर. तुमचें कंप्लीट हें मायंड रिन्यू जाता आनी तुमचें कालें म्हणटात तें सण्णांक हें करता घालून तें हय मोल्ड, तुमचे मोल्ड तुमी चेंज करतात. त्या पिड्याचेर सोडून तुमचे मोल्ड कंप्लीट थंय येता. त्या दाळा तुमकां तें बरेंपण पळोवंक मेळटा. कळ्ळें गी? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. देखून हांवें सांगचें हांगा बसुल्ल्यांक युट्यूबार पळयतल्यांक खंयच्याक भियोवचें न्हय. देवाच्या उतरांक वसा, देवाच्या उतरांक सकत आसा. तुमचे खंयचेय पिडा गूण करची, तुमच्या समस्यांक हर एकाक देवाचे खंयचोय डावट येता आमी खंय येता, तांच्यांचेर येता. नो नो नो, तुमी वसा रिटन वर्ड ऑफ गॉड, देवाच्या उतरांक वसा आनी तान तुमकां हें मेळ्ळां तें तुमी सोदून काडा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. हालेलुया. हांगासर आमी आखेर करता. कलें सारूंक आसा? एनी क्वेश्चन्स? एनी क्वेश्चन्स आसात गी क्वेश्चन ब्रदर? कलें ना तर आखेर करया गी. भूक लागल्या गी ना न्ही आनी एक आसा आनी एक. ओके हांव आखेर करता. आमी एक उबे रावन एक ल्हानशें मागणें म्हणया. बापा आमी तुका अर्गां दिता. इतलो वेळ तुवें आमकां तुज्या हाजारपणांत आमकां करसूंक, तुज्या मोगांत आमकां करसूंक तुवें फोव केल्ल्याक अर्गां तूं बापा. बापा तुवें मस्तू संगत्यो तुवें आमकां शिकयलय. प्रत्येक तरान म्हज्या जिवितांत घडिल्ले ते संगत म्हळ्यार ते एकालें तुज्या उतरान नातल्या वेळार कशें आनी तुज्या उतरांत आयिल्ल्या उपरांत आमकां कशी बदलावन, कशी आमी पाश्चाताप पावून आमी आमचे परिस्थिती बदलिली म्हूण तुवें म्हाका शिकोवंक हांगा आयिल्ल्यांक तुवें फावो केल्ल्याक तुका वर्गां दिता बापा. तशेंच हांगासर आयिल्ल्यांनी तुजे उतार बरें करून शिकोवन तांच्या जिवितांत तें पाळण, त्या उतरां प्रकार तांची मायंड रिन्यू करूंक तुवें फावो करच्या खातीर अर्गां तुका बापा. तशेंच बापा आमी शिकयल्लें कितें शिकता तें आमी हेरांक शिकोवन तांच्या जिवितांत तांणी बदलावण या तांचें रुपांतर जिवीत एक ट्रान्सफॉर्मेशन जावन तांणी बरी एक जिवितांत तांणी एक संपूर्ण बदलली जिणी जिवंक तुवें फावो करच्या खातीर अर्गां तुका बापा. पवित्र आत्म्या ही तुवें आमकां म्हाका तशेंच म्हाका हे उतार सांगूंक म्हजे टेस्टिमनी दिवंक तशेंच हांगा आयिल्ल्या आयकूंक तांणी सरळ रीत तांकां अर्थ जावंक तुवें मजत दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका पवित्र आत्म्या. हे म्हजे मागण्यो आमी करता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन, आमेन, आमेन.